जेजुवेने आमच्या जिविताक खरो अर्थ ना. जेजू मात्र आमच्या जिविताक खरो अर्थ दिवंक पावता. जेजू मात्र आमच्या जिविताक खरो जीव दिवंक पावता. जेजू मात्र आमच्या जिविताक खरो उजवाड दिवंक पावता. जेजू मात्र आमच्या जिविताक समाधान दिवंक पावता. त्या जेजूक आमी परत आमी काळजांत अर्गां दिवया, ताची स्तुती करया, ताचे नामास्कार करया. किर्तन आमकां सांगता, किर्तनकारां म्हणटा, सगळ्या काळजान सरस्वराची तूं स्तुती कर, ताच्या नांवाची तूं स्तुती कर. त्याच जेजूक आमच्या रायाक, आमच्या मोगाल इश्टाक आतां आमी स्तुती करया, आराधन करया. सोरपोड जिवन आसा तो आमच्या काळजान आनी सोरपोडून ताका आमी आराधन करया आनी गावया दुसरें चरण. जेजू राया मोगाल इश्टाक करता स्तुती आराधन. जेजू राया मोगाल इश्टाक करता स्तुती आराधन. जेजू राया मुझा देवा करता स्तुती आराधन. जेजू राया मोगाल देवा करता स्तुती आराधन. जियेवनासाय मुझा काळजान सोरपोडून करता नमस्कार. जीवनासय मोच्या काळजान सरपून करता नमस्कार. हालेलुया 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 हालेलुया. देवान ह्या संवसारार आमचे सांगाता, आमच्या हर एकल्या आमच्या जिवितांत आमकां सांगात दिवंक आमचे ते आत्म्याक पाठयला. आमकां सदांच जाणवाय दिवंक, आमकां सदांच जेजूची वळख जावंक, आमी सदांच त्या दैवी कृपेन भरून आमी सदांच आमच्या वावरांत आमी तिरासान सांबाळच्याक जेजून आमकां ताच्या आत्म्याक आमचे तें दिला. तसो जावन आसा पवित्र आत्मो, सताचो आत्मो, त्रिएक देव असो तिसरो जण, आनी आमी हर एकलीं त्याच आत्म्या उदेशी हांगासर आयल्या. पावलो आमकां सांगता, आमी आत्म्यान भरून मागचें, स्पिरितान भरून आमी मागोवंक जाय. तसो स्पिरीत आज आमी जेजूतान मागया. मागण्यांत आमी ताळलेक सांपडनाशें मागणें करूंक जेजू आपयता. हो वेळ ही घडी आमी सोम्या सांगाता रावून ताचे सांगाता हो वेळ करचो. ताचो मोग, ताची शिकोवन आमच्या जिवितांत आमी रोंबाचे तर त्याच आत्म्याची सकत, पवित्र आत्म्याची गटाय, ताची जाणवाय, ताची गिन्यान, ताची देणी आमकां चड गरज. तीच देणी, तीच कृपा पवित्र आत्म्याची पारात क्लिताची आमकां लाभच्या. त्याच त्रिएक देवाच्या तिसऱ्या जण जावन आसच्या पारात कितल्याक पवित्र आत्म्याक आमी येता आराधन करया आनी म्हणया, पवित्र आत्म्या पारात क्लिता करता हांव स्तुती आराधन. आत्म्यांत रावताय, कृपेन आमकां भरताय, सोरपडून करता हांव तुका नमस्कार. पवित्र आत्म्या पारात क्लिता करता हांव स्तुती आराधन. पवित्र
आराधलीता करता हूँ स्तुति आराधना पवित्र आत्म्या पाराक्लीता करता हूँ स्तुति आराधना पवित्रज्ञा परक्लीता करता हूँ स्तुति आराधना आत्म्यात रावताय कुरपेन भरताय सोर पडून करता नमस्कार आत्म्यात रावताय कुरपेन भरताय सोपून करता नमस्कार हात उभारया हालेलुया 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 अर्गा जेजू भोगलाभ जेजू स्तुति जेजू वंदन जेजू अर्गा जेसु मोगा जेसु स्तुति जेसु वंदन जेसु हालेलुया 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 आमची जबाब जाऊन दी आम्ही तुका आराधन करता येसू मिया जेजू आम्ही तुका आराधन करता येसू मिया जेसू मुझा जेजू मुझा राया आम्ही तुका आराधन करता येसू मिया जेसू जेजू मुझा बचावे आम्ही तुका आराधन करता येसू मिया जेसू जेजू या येवकारिस्तांत हजारासच्या आम्ही तुका आराधन करता येसू मिया जेसू जेजू आमच्या जीवदातारा आम्ही तुका आराधन करता येसू मिया जेसू जेजू तुझे दर्शन आमकां फावो केल्ल्या आम्ही तुका आराधन करता येसू मिया जेसू तुझ्या पांया तळा येवंक तुवें फावो केल्ल्या जेजू आम्ही तुका आराधन करता येसू मिया जेसू तुका व्हडा ताळ्यान स्तुती गावंक तुवें आमकां फावो केल्ल्या जेजू आम्ही तुका आराधन करता येसू मिया जेसू आमकां मोगान सांबाळ व्हरच्या जेजू आम्ही तुका आराधन करता येसू मिया जेसू तुजो दैवीक स्पर्श आमकां दिल्ल्या जेजू आम्ही तुका आराधन करता येसू मिया जेसू तुझे कृपा बेसावा आमचे दिसपडते वचच्या जेजू आम्ही तुका आराधन करता येसू मिया जेसू तुझी दया काकूळ तूं आमचेर दाखयल्या जेजू आम्ही तुका आराधन करता येसू मिया जेसू आमची पातकां गुन्यांव बक्षिल्ल्या जेजू आम्ही तुका आराधन करता येसू मिया जेसू जेजू आमच्या सोडवून दारा आम्ही तुका आराधन करता येसू मिया जेसू मौनपणी आमच्या काळजांत हांव आमच्या जेजूक आमी अर्गां दिवया देवाची बेसावां आमच्यान मेजूंक आमी सकना तितली अगणीत दाराळ बेसावां आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर जेजून वतल्यांत आमी इतलेंच करूंक फावो थँक्यू जेजस प्रेज यू जेजस अर्गां तुका जेजू आनी हेंच आमचें मागणें जावंक जाय कित्याक देवाक आमी अर्गां दिवंक जाय ताच्या नांवाक सुती गावंक जाय तसो आमचो एकलोसू आमचो सोडवणदार मोगाळ भाव भयणीनो सुमार वर्सां आदीं एका फिरगचेंत आराधन थंयसर सोलोन आसलें
आनी एक याजक आल्तारेर रावून आराधन करनासलो आनी जायतो लोक त्या आराधनांत भाग घेवन मागणें करनासलो आनी त्या वेळार त्या गांवांत एक तराची भुंय कामणी जाली आनी सगलो लोक थंयसर भिरांतेन भरलो थोडो लोक धांवलो भायर आनी सगळी इगर्ज खाली जाली पूण याजक मात्र त्या आल्तारेर त्या साक्रामेंता मुखार उबो रावून मागणें करनासलो आनी भायर तावन आनीक चड भुंय कांपणी जाता आसतना भायर तावन लोकांनी बोब घाली फादर तुमी भायर येया तेन्ना तो याजक अशें म्हणालो आनी ती उतरां कन्नडांत आसात रक्षकने इरुवाग रक्षणेಗಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಲಿ ರಕ್ಷಕನೇ ಇರುವಾಗ रक्षणेಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಲಿ आमचो रक्षकस आमचो राखोनदार जेजूस म्हजे संगी आसा तर हांवें म्हाका रक्षा खंयसर वचून धांवचें खंयसर वचून बसयेत मोगल भाव भयणीनो आयच्या संवसारांत जर तर आमी सुपर मार्केटीक गेल्यार मॉलाक गेल्यार जायत्यो वस्तू आमकां मेळटात विविध रितीच्यो नव्यो नव्यो वस्तू आमकां थंयसर पळोवंक मेळटात आनी सकट वस्तू आमकां धर्मार्थ मेळनात तो आमी पयशे दिवन खणूंक जाय तशेंच आमच्या घरांनी हर एक म्हयनो अखेर जाता आसतना आमी हर एकली इलेक्ट्रिसिटी बिल भरता वॉटर बिल भरता आनी अशें रेंट टॅक्स जायतें बिल आमी भरता ह्या संवसारांत खंयच्याय व्हड सुपर मार्केटींत मेळनातली एक वस्त मात्र म्हळ्यार ती जावन आसा समाधान संतोश आनी बरी भलायकी हे आमकां खंयच्याय सुपर मार्केटींत मेळना आमकां समाधान जाय म्हणून खंयच्याय व्हड सुपर मार्केटीक मॉलाक गेल्यार आमकां मेळना आमी संतोश मेळाचे म्हणून खंयच्याय अंगडीक शॉपाक गेल्यार आमकां मेळना आमचे पळयता आमच्या दिसपट्ट जिवितांत आमी कितलो गी जल्मातून आज पर्यंत उस्वास काडटा येदोळ पडयांत आमी उस्वास काडल्याक लॅकच ना ताका कोणें देवाक बिल्ल पे केलां कोणी ना आमी ल्हानपण आज पर्यंत जायतें जेवले हांव जायतें खेळ्ळां हांव जायतें पियेलें हांव आनी आमकां बरी जिरवण जाल्या आनी आमी हुशार आसा त्या जिरवणेक कोणें बिल्ल पे केलां आमकां आमच्या कुडीक जायतें सकत आसा दोळ्यांक दिश्ट आसा आयकूंक आमचे कान आसात बरें आयकता देवाक आमी कितेंच दिवना हें सकड देवान आमकां दिल्लें धर्मार्थ देणें आमच्या जिवितांत आमकां जायतें बरेंपण जायतीं बेसावां जायतें आमच्या जिविताक आमच्या कुडीक देवान फावो केलां तें धर्मार्थ देखून खरो संतोश खरें जिविताक गरजेचें खाण आनी आमच्या जिविताक कितें जाय सकड संवसारान मेळनातलें आमकां जेजू लागीं मेळटा जेजू आमकां सकड दिता आमकां खाण मेळटा जावंक पुरो पूण आमकां त्राण दिवचें देवान विविध नेसाण आमकां ह्या संवसारान मेळूंक पुरो पूण सोबाय दिवची आमकां देवान विविध रितीचें सकत वाडोवंक एनर्जी ड्रिंक आमकां मेळूंक पुरो पूण हांवूक दिवचें देवान तुका मोकळ भाव भयणीनो जेजू विने आमी कितेंच करूंक जायना सामेरागार स्त्री ती उदक व्हरूंक म्हणून त्या बायलाक सारायली आनी ती जेजूक मेळ्ळी आनी फाटी येता आसतना तिका त्या बांयतलें उदक गरज पडोना ती कोळसो थंयच सोडता आनी फाटी वेता कित्याक तिच्या काळजांत झरीचें उदक तिका मेळ्ळें तिच्या काळजांत उमाळची झर फुटली आनी त्या घडयेंत हांव तिका संवसाराचें उदक तिका गरज पडोंक ना जेजूचें दिल्लें उदक कसो पावलें आमच्या जिणयेंत आमकां आज जेजून दिवचीं उतरां जेजू तावन मेळचें समाधान संतोश जेजू तावन मेळची कुरपास व्हरतें बेसांव ताका मोल बांदूंक जायना आमचो उस्वास आमची दिश्ट आमची कूड हे सकड देवान दिल्लें व्हरतें देणें
तुकून आमी न्हय केवळ कश्ट अनवारा पिड्या शिड्या वेता आसतना मात्र देवाचो उगडास काडणं लागीं येवचें न्हय. म्हाका सदांच त्याच जेजू सरशी त्या आमार जिविताचे सरी सरशी ते जेजून दिवचें तें आत्मीक खाण आमची भूक थांबयता. जेजून दिवचें तें उदक आमची आत्म्याची ताण बागयता. देखून आमी आज ह्या पवित्र ताळार आयल्या आमर जिविताची जरी सरशीन आयल्या. आज जेजू आमकां हर एकल्याक हांगासर आयल्या आमच्या काळजांत एका ना एका रितीची बूक घेवन आयल्या. एका ना एका रितीची ताण आमी घेवन आयल्या. हा सकड जेजू लागीं येवया आमर जिविताचे जरी सरशीन या आनी आज जेजू आमकां तेंच उदक तेंच बेसांव ती कुरपा आमच्या काळजांत दितलो आनी परत आमकां केन्च्याय संवसारी संगतीची गरज पडना. म्हाका संपूर्ण तरान जेजूच आमचो जावंक पावता. तर त्याच जेजूक आतां आमी अर्गां दिवया ताका आराधन करया. ताणें दिल्लें आमकां वर्ती बेसांवां नियाळन ताची कुरपा ताची देणी आमी नियाळन आमी गावया गीत आमर जिविताची जरी सरशी आमी या. तामानांतली ती बूक तान बागोवंक आमी या. दुडून आसतना सकट धर्मार्थ आमकां देणें दिलां आनी तें आमी कोणींच मोलाक घेवंक ना. त्याच जेजूक आमी आतां गावून गीत अमर जिविताची जरी सरशी आमी या. अमर जिविताचे जरी सरशी आमी या आमी या. अमर जिविताचे जरी सरशी आमी या आमी या. तांबानातली ती बूक तान बागोवंक आमी या आमी या. तामानातली ती भूक तान बागोवंक आमी या आमी या. दुडून आसतना विकतें घेवन फारीक नासता पिये. सासनाक बाळच्या कानाक लाले आमी या आमी या. अमर जिविताचे जरी सरशी आमी या आमी या. तामानातली ती भूक तान बागोवंक आमी या आमी या. दुडून आसतना विकतें घेवन फारीक नासता पिये. सासनाक बाळच्या कानाक लाले आमी या आमी या. जेजू जिविताचो उंडो ताका सेवची भुकेवची नान. ताचे रगत करेन पिवन संवसरा दिता जीव प्राण. अमर जिविताचे जरी सरशी आमी या आमी या. तामानातली ती भूक तान बागोवंक आमी या आमी या. दुडून आसतना विकतें घेवन फारीक नासता पिये. सासनाक बाळच्या कानाक लाले आमी
या आमी या जेजून दिवचें उदक पियेवची केदनांस्ती तानेवची ना ताचे भितर सासनीक जिणेची वाळतेली जरवू माळ्या अमर जिविताचे सोयीसरशी आमी या ताबनातली ती भूक ताण बागो आमी या दुरून आसताना विकतेंगे परिकर नास्ता पिये ससनाक बाळच्या कानाक लाले आमी या जेजू दाखवाल आमी फांटे ताका चिडकोन एक जावन रावचे ताच्या उतरा प्रकार सोलून भरपूर फळ दिवचे सुरू आमी गावया अमर जिविताचे सोयीसरशी आमी या ताबनातली ती भूक ताण बागो आमी या दुरून आसताना विकतेंगे परिकर नास्ता पिये ससाक बाळच्या कानाक लाले आमी या परत गावया अमर जिविताचे सोयीसरशी आमी या ताबनातली ती भान बागो आमी या दुरून आसताना विकतेंगे परिकर नास्ता पिये ससनाक बाळच्या कानाक लाले आमी या जेजूच्या पांया आयले आमी आज सोम्यान आमकां ताचें दर्शन दिलां आज तो आमकां ताणें प्रसंग केल्ल्या ताणें शिकयल्या 8 बागी मुखांत्र आमची जिवीत आज सुबागी करूंक जेजू आज आमकां आपोवणें दिता पवित्र आत्म्याची कृपा आतां आमी आमचेर मागया देवाची उतार आयकूंक वेता आसतना त्या नियाळ करूंक वेता आसतना प्रत्येक जावन 8 बागी आमच्या जिवितांत आमी रुता करच्याक आनी आमची जिवीत सदांच आमी हर एकलीं सर्गींचे राजांत आमी भागीदार जावच्याक आमी आतां ती कृपा मागया देवाची उतार आयकूंक तयार करया पवित्र आत्म्याची ससाय आमचेर वचच्याक आमी आतां पवित्र आत्म्याचे कांतार गावया सो आमी उबी रावया पवित्र आत्माना ವರವ ಕರುಣಿಸು ಓ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸು म्हणून मागून आमी पवित्र आत्म्याची कृपा आमचेर आमची मोतूच वाडोवच्याक आमची काळजां आमी त्याच भावार्थान पेटच्याक आतां आमी कृपा मागया आमच्या हात जोडया आमचे दोळे धांपया तसो पळयत आत्मो आपल्या शिसांचेर धाडुल्लो
आज कंडी जावन आमचेर जेजू धाडटा पळयत हांव आमकां दिसना पूण ताची सकत ताची कृपा आमी अनुभव करूंक सोदता भावार्थान आमचे हात विस्तारून धरया आनी पवित्रात्म्याची कृपा आमचेर आमी आपोवया पान संको 104 104 ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರವರವ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನು ಏಕದೇವರು ಯೇಸು ಎಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನು ಏಕದೇವರು ಯೇಸು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಕಳುಹಿಸಿರಿ ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವೆವು ಘೋಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಕಳುಹಿಸಿರಿ ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವೆವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ವರವ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ನಮಗಾನಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಪರಮಾನಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ನಮಗಾನಂದ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಲು ಪರಮಾನಂದ ಚೈತನ್ಯ ಬೇಕಿದೆ ಕರುಣಿಸಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬೇಡುವೆವು ಚೈತನ್ಯ ಬೇಕಿದೆ ಕರುಣಿಸಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬೇಡುವೆವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ವರವ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರವ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ Matewa प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता लोकांचो जोमो पळोवन जेजू दोंगरार सोडलो थंय तो बसून आसता ताचे शीस ताचे चडशें आयले तवळ ताचे लागीं उलोवन हे परी तो शिकोवंक लागलो आपूण दुर्बळी म्हूण जनां आसात ती कितली भागी सर्गींचे रास तांचे रुदान करतात ती कितली भागी देव तांकां बुजयतलो सादी बळी कितली भागी पृथ्वी जातली तांचें दायज देवाची कुशी करूंक बुकेतात आनी तान येतात ती कितली भागी ती दादोशी जातली
दया दाखयतात ती कितली बागी तांकां दया मेळटली. नितळ मोणाची कितली बागी तांकां देव पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितली बागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. निती पासून दगदने भोगतात ती कितली बागी सर्गेचें राज तांचें. सर्व आमी बसया. क्रिस्त ते मोगाळ भावन आनी भयणीनो, प्रत्येक जावन सान लॉरेन्साच्या भक्तिकानो ह्या पवित्र साक्रामेंताच्या ह्या आराधना वेळार थोडो मोठो नियाळ आयच्या वांजेलाचेर 8 बागी विशयांत आमी आयकूंक तयार जावया. 8 बागी करया आमचें जिवीत बागी, सुबागी आनी सर्गीचें राज आमी जोडच्याक हमखास आमी तयार करया. 8 बागी त्यो एक 8 स्टार्स आसले बरी, 8 स्टार्स. आमी जर तर खंयच्या एका हॉटेलाक गेल्ल्या वेळार थंयसर आमी पयलें पळयता हें हॉटेल खंयच्या स्टाराचें गे म्हूण. थोडे बडी 3 स्टार हॉटेल्स आसात, थोडे बडी 5 स्टार आसात आनी थोडी 7 स्टार्स. आनी हॉटेलां त्या 5 स्टार, 3 स्टार, 7 स्टारा प्रमाणेच त्या हॉटेलाची क्वॉलिटी आमकां थंयसर दिसून येता. तशेंच जायत्यो कंपनी, जायत्यो इंडस्ट्रीज आसात. तातूंत बऱ्यो टॉप क्लास मल्टीनॅशनल कंपनीज आनी थोड्यो व्हड व्हड कंपनीज, ब्रँडेड नांविल्ल्यो कंपनीज आसात. आनी त्या कंपनींत वावर केल्यार चड सांबाळ मेळटा आनी बरें नांव आसा. जायतीं इस्कॉलां आसात, स्टेट बोर्ड आसात, CBSE आसात, ICSE आसात आनी अशें एक ग्रेडाची एक इस्कॉलां आनी तातूंत शिकापी भोव बरें मेळटा. जायतीं हॉस्पिटलां आसात, नांवार्दीक हॉस्पिटलां आसात. थोड्या हॉस्पिटलांक बरें एवॉर्ड मेळ्ळ्यांत, बरीं स्टारां मेळ्ळ्यांत. तितलें मात्र न्हय, आमी मनशां थंय थोड्यांक आमी हो बुदवंत मनीस म्हणटा, हो एक ग्रेस्त मनीस म्हणटा. कोणाक लागीं चड पयशे आसात, व्हडलें कार आसा, व्हडलें घर आसा, ताका चड मान म्हूण आमी लेखता. एक व्यक्ती एक बरें जिवितान जियेल्यार ताका आमी हो बरो मनीस म्हणटा. आनी कांय थोडे एक वायट कामां केल्यार ताकाय आमी पाड मनीस म्हूण लेखचें आसा. अशें हर एकल्याक आमी एका रितीन आमी पळयता. जावं दी एक ब्रँड वस्तू पळोवन, एक स्टार पळोवन आमी त्या क्वॉलिटी आमी मेजर करता. पूण आमच्या क्रिस्तांव जिविताचें, आमचें क्रिस्तांव जिवीत सुफळ जायचें तर आमी कितें करूंक जाय? आमचें जिवीत आमी 8 बागी प्रमाणे जियोंक जाय. देखून आमचें जिवीत 5 स्टार न्ही, 3 स्टार न्ही, बागार 8 स्टार करूंक जाय. आनी 8 स्टार म्हळ्यार 8 बागी आमच्या जिवितांत दिसल्यार खंडीत जावन आमचें जिवीत सुफळ जाता आनी सुभागी जाता. आनी आमी हर एकलीं आयच्या 8 बागेंत पयलें आनी निमाणें आमकां आयकूंक मेळ्ळें सर्गींचें राजतांचें आनी तें आमी जोडोवंक पावता. 8 बागी आमच्या क्रिस्तांव जिविताक एक रोड मॅप आसल्या बरी. आमी खंयसर एक भायर सरतना पयसल्या गांवाक वयता आसतना आमी थंयसर गुगल मॅप घालता, कित्याक ते आमकां सारकी वाट दाखयता आनी त्या जाग्याक वचून पावता. 8 बागी आमकां क्रिस्तांवांक एक GPS आसल्या बरी. कोण 8 बागी प्रमाणे चलता तो सर्गींच्या राजाक वचूंक पावता. 8 बागी आमकां देवाच्या वाटेन सोमकोंक आमकां प्रेरण जावन आसात, एक रोड मॅप जावन आसा. तर 8 बागी जेजू कित्याक बागी म्हणटा, कोणाक बागी म्हणटा? हांगासर आसली तुमी सकट बागी गी, तुमी सकट बागी गी. जावंक पुरो आमी चिंता म्हाका बरी भलायकी आसा, हांव बरें उस्तर आसा, खावंक जेवंक आसा, हांव बागी मनीस म्हणून आमी चिंता जावंक पुरो. खरेंच बागी गी आमी. बागी म्हळ्यार अर्थ कितें? ब्लेसड. बागी म्हळ्यार आशिर्वाद. देखून 8 आशिर्वाद आमी जोडलेले व्यक्ती जावंक जाय. बागी जावचें म्हळ्यार आमी देवाचो आशिर्वाद जोडचें, जेजूचो आशिर्वाद जोडलेले व्यक्ती आमी जावचें. ते देखून हे 8 बागी संवसारी दृश्टीन पळयल्यार भोव चड कश्ट. कित्याक संवसारांत आमी बागी कोणाक म्हणटा?
कोण एकलो सुखान जी येता तो बागी सायबा म्हणटा. कोणा एकल्याक बरे पयशात तांकां कितें तांचें जिवीत सुखाचें बागी तो म्हणटा. पूण संवसार कोणाक बागी म्हणटा? ग्रेस्तांक, सत्यवेतांक, खावंक जेवंक आसल्यांक, बळवंत व्यक्तींक, संतोशाचें जिवन जियोवच्यांक संवसार तांकां बागी म्हणून वळयता. पूण जेजूच्या दृश्टीन बागी म्हळ्यार कोण? आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजू म्हणटा दुबळे बागी, रुदान करतले बागी, भुके येवन आनी तान येवन आसचे बागी, दगदवणी भोगूंक मेळचे तसले बागी म्हणटा. तशें म्हळ्यार आमकां जेजूच्या दृश्टीन बागी जायचे तर आमी ह्यो 8 बागी आमी सारके समजूंक जाय. जेजू सांगता पयले बागी जावन आपूण दुर्बळ म्हूण जण आसा ती कितले बागी. देखून आमी हर एकल्यांनी हांव संवसारी दृश्टीन बागी, संवसारांत म्हजें नांव आसा, गिन्नेस वर्ल्ड बुकान म्हजें नांव बरयलां म्हळ्यार हांव बागी जायना. सर्गींच्या राजान म्हजें नांव बरयलां आनी पयलें पळयचें तेन्ना मात्र आमी बागी. आमचे जायते सांता भक्त आसात, ते सगळे सांता भक्त आज बागी जाल्यात. ते संवसारांत थोड्या पातकांत निर्बागी जावन आसले, पूण तें जिवीत जेजूच्या 8 बागी प्रमाणे जियोवन आज सर्गींच्या राजान ते बागी जाल्यात. देखून ताका सांत म्हूण आपयता हांव. तांचीं नांवां सर्गार बरयल्यात. देखून आज म्हजी आनी तुमचीं नांवां सर्गार बरोवन दवरयचे तर आमी जेजूच्या दृश्टेंत बागी जाय न्ही संवसारी दृश्टेन. संवसारांत आमकां कोणी तो व्हडलो मनीस, तो बरो मनीस म्हळ्यार म्हणनातले रे वणना. जेजून म्हाका बरो म्हणाजे. जेजूच्या दृश्टीन हांव पवित्र बागेवंत बागी मनीस आनी बेसावंचो मनीस व्यक्ती जावंक जाय. देखून आयची पयली बागी आमी पळयता. जेजू सांगता आपूण दुर्बळी म्हूण जाणां आसात ती कितले बागी, सर्गेंचें राज तांचें. दुर्बळी म्हळ्यार कोण? जेजूक दुर्बळी म्हळ्यार भोव चड लागशिल्ली. किर्तनकार अशें म्हणटा, आयचे दिसाचें किर्तन आमी मिसा वेळार आयकता. किर्तन 149. देव आपल्या परजेचो मोग करता, दुबळ्या धाकट्यांक तो जैताचो मुकोट दिता. देव दुबळ्यांक चड मोग करता. देखून जेजूय ह्या संवसाराक आयलो आनी जेजूचे मिसांव जावन आसले इतलेंच देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक, दन सतल्यांक सवकासाय दिवंक, पिडेस्तांक बरें करूंक. आनी हेंच जेजूचे मिसांव. जेजूय 8 बागी जेजून केवल जेजून शिकयल्या मात्र न्ही, प्रसंग केले मात्र न्ही, जेजूच्या जिवितांत जेजून पाडलें आनी जेजूच्या जिवितांत 8 बागी दिसून आयल्यो. देखून जेजू दोंगरा वयल्या त्या प्रसंगांत आपूण दुर्बळी म्हूण जाणां आसात म्हणटा आसतना आमी कोणी चिंतचे नाका हांगासर आसली जेजू ग्रेस्तांक तिरस्कार करता म्हणून. ना, आमकां क्रिस्त काय कितें आसा, कितें आमचे लागीं उस्तोर आसा, खावंक जेवंक आसा, तें सकट देवान दिलें. तें पाड न्ही, तें बरेंच. ह्या 8 बागींत पयली बागी आपूण दुर्बळी म्हूण सर्गींच्या राज तांचे म्हणटा आसतना सगळ्यांक आपोवणें आसा. ग्रेस्तांकी, दुबळ्यांकी, आसल्यांकी, नातल्यांकी सगळ्यांक आपोवणें आसा. पूण जेजूच्या दृश्टीन हांगासर जेजू कोणाक दुर्बळी म्हूण आपयता? कोणें दुर्बळ जावचें? आमी हर एकल्यांनी दुर्बळी जावचें. तशें म्हळ्यार कोण एकलो व्यक्ती म्हजे लागीं आसलें सक्कड हें म्हजें न्ही, हें देवान दिल्लें. हें म्हाका आसचें न्ही, हें देवाचें म्हणून समजून केन्ना देवाचेर आपलो संपूर्ण विश्वास दवरून संवसारी संगतीक वस्तूंक लाभदा नासतना खंयच्याय वेळार आपणा लागीं आसलें गरजेवंताक वांटून दिवन जियेता तो व्यक्ती खरोच दुर्बळो देवाच्या दृश्टेंत. देखून दुर्बळी म्हणटा आसतना आमी कोणी आसले सकट विकून बसचें न्ही. बागार आमी देवा मुखार कालती जावन जियोवचें. आमी देवा मुखार आसलें सकट सोम्या हें सकट तुजें बीन हांव कितेंच करूंक शकना. आनी हें तुवें दिल्लें देणें हांव तुका समर्पितां. हांव तुजेर विश्वास दवरतां म्हणून आमचें जिवीत विश्वासान कालतेपणान देवान दिल्लें सकट मोगान स्विकार करून ताच्या महिमे खातीर जियोवचें जावन आसा. खरें दुर्बळी जावचें. आनी तसल्यांक जेजू सांगता सर्गींचें राज तांचें. पवित्र पुस्तकांत दाखल्याक शातापाती एक ग्रेस्त व्यक्ती, जायतो अधिकारान भरलेलो व्यक्ती. आनी तो जेजू म्हाका दिंब्यानी पडटा आनी म्हणटा सोम्या
तुवें म्हज्या घरा भितर येवंक फावो न्ही एक उतार पुरो खालतो जालो आतां लागीं आसले जायते सैनीक आसले कामाचे मनीस आसले व्हड नावाडीक मनीस तो जेजू मुखार म्हणटा हें सकट कांयच न्ही तूं पुरो तुजी एक उतार पुरो म्हजो चाकर बरो जालो ताचें तें आसलें खालतेपण कोरो दुर्बळ तो जालो जेजू मुखार देखून आमी कितले व्हड जाल्यार सोम्या मुखार आमी खालते जावन आसा खरी दुर्बळी जावचें आनी असल्यांक जेजू म्हणटा सर्गींचें रास तुमचें देखून खरें सर्गेंचें रास जोडीचें तर आमी खरेंच सोम्या मुखार खालती आमच्या काळजांत आमच्या आत्म्यान दुर्बळ जावचें पुअर इन स्पिरीट नॉट पुअर इन वर्ल्डली थिंग्स बट पुअर इन स्पिरीट आमच्या काळजांत आमच्या आत्म्यान सोम्या मुखार आमी खालती जावन जियोवचें मोरी माय देवाच्या पुताची आवय ती जालेली तिणें गर्व दाखोवंक ना ती म्हणाली आपले सोम्याची साकन तशें म्हळ्यार आपूण दुर्बळी आपूण सोम्या मुखार हांव खालती सोम्या विणें हांव कितेंच करूंक शकना तीच खालती जाली आनी त्या देखून देवान तिका सर्गींचें रास दिलें देखून मोकळ भाव भयणीनो ही पयलें बागी आज हांव आनी तुमी जर तर आमचें तें आसलें सक्कड आमी तें देवान दिल्लें म्हूण वळखून आमी देवा खातीर पेल्या खातीर आमचेच स्वार्था खातीर जियेनासतना खालतेपणान जियेता आमकांय आमी हेर एकली बागी जाता सर्गींचें रास आमचें जातालें सान लॉरेस दुर्बळांचो मार्तीर म्हूण ताका आपयता आनी ताका रायान म्हळें तुजी सक्कड आस्त बदीक हाडणी म्हणल्या वेळार सान लॉरेसान दुबल्या धाकट्यांक पिडेस्तांक आपण व्हरून म्हणालो हीच म्हजी आस्त बदीक म्हळ्यार दुर्बळकाय खरी तांणी लोकां थंय पळयली लोकूच पवित्र सभेची आस्त देखून आमी हर एकलीं एकामेकाक क्रिस्त देवाची आस्त जावन आसा देखून आमी आमकांच सोम्या मुखार ल्हान कर कालतेपणान आमी जियेल्यार आमकां सर्गेचें रास जोडटा आनी दुसरे बागी जेजू सांगता रुदान करतात ती कितले बागी देव तांकां बुजयतालो आतां रुदान करचें म्हळ्यार दीस भर रडोवन गळगळ्यान रडोवन आमी आमचे लेगीत कांय येना देवान जायतें दिलां थोडीं आसात जायतें आसा तरी पूण कांय ना म्हणल्यार बरी रडोवन जियोवचें न्ही रुदान करचें म्हळ्यार जेजू ह्या संवसाराक धेरांची दुखां पोसोवंक आयिल्लो रडतल्यांक बुजोवंक आयिल्लो कुर्साच्या पयना वेळार जेजूच कश्टांत आसलो पूण थंयसर जेरुसलेमाचे स्थितीर रुदान करतलो जेजू म्हणालो तांकां रडा नाकात तुमी म्हजे पासत रडा तुमचे पासत तुमच्या भुरग्यां बाळा पासत आनी जेजून ह्या संवसारान जायत्यांक बुजयलें विधवेचो पूत मरण पावल्या वेळार तरणाटो जेजू तिका वचून बुजयता रडा नाका म्हणटा लाजरस मरण पावल्या वेळार ताच्या भयणीक मारता मोरयेक जेजू सांगता रडा नाकात आनी तांकां बुजोवन दिता आनी अशें जेजून जायत्यांक रडतेल्यांक रुदान करतल्यांक बुजयलें ताणें हांगासर जेजू म्हणटा रुदान करता ती कितले बागी तशें म्हळ्यार रुदान कितें रुदान आमी आमच्याच पातका खातीर करचें जेन्ना आमी पातां करता देवा विरोध येता आमी देवा मुखार पाश्चात्ताप बगोवन रडचें जावन आसा रुदान सोम्या हांव पातकी म्हणजे पातकाची काकुल्त कर आनी असले रुदान करतल्याक जेजू तांकां हर एकल्यांक बुजयता दाखलो दिवचो तर पेद्रू जेजूचो मोगाचो शीस आनी ताणें जेजूक नेगारलें 3 फावटी आनी नेगारले कर जाल्या उपरांत पेद्रू रडलो ताणें रुदान केलें हांवें करूंक आसलें म्हज्या मेस्त्रीक म्हज्या मेस्त्रीक हांवें तिरस्कार केलें आनी त्या वेळार जेजू गोवन मोगान आपली दिश्ट पेद्रूचेर घालता जेजू पेद्रूक बुजयता पेद्रू रुदान केलें पेद्रून न्हय केवल ताच्याच स्वंत फायद्याक न्हय बाकार आपणें चूक केल्या आपणें पाताक केलां हांवें म्हणजे सोम्याक हांवें घात केला देखून तो रडलो रुदान केलें आनी जेजून गोवन ताची दिश्ट घाली ताका बुजयलें आनी पेद्रू बदल्लो पाश्चात्ताप बगलें आनी तो फाटीं आयलो पवित्र सभेचो पयलो बापसाहेब जालो सांत जालो मोकळ भाव भयणीनो आमकांय ह्या पवित्र तळार आमी आयल्या आमच्या जिवितांत केन्ना आमी देवा विरोध येता आमी चुकोवन पडटा पातां करता तेन्ना आमी रुदान करूंक जाय सोम्या लागीं मागोवंक जाय आमच्या पातकां बोगोस म्हणून केन्ना आमी देवा लागीं बोक्सांनी मागता आमच्या पातकाक आमी रुदान करता तेन्ना जेजू आमकां आमची दुखां पुजता कोण एकलो व्यक्ती पिडेंत आसा कोण एकलो गरजेंत आसा
दुखांत आसा भावार्थान आमी मागता जेजू कडेन जावन आमची दुखां तो पुसता कितेंच आमकां तो तिरस्कार करिना कित्याक जेजू आयलो संवसाराक हेरांची दुखां पुसच्याक हेरांक बुजोवन दिवच्याक आनी तिसरें बागी जेजू सांगता कोण बागी पयल्यान दुर्बळी बागी दुर्बळी जावची रुदान पातकाक रुदान करतली बागी आनी तिसऱ्यान जेजू सांगता आनी कोण बागी आनी बागी जावन आसात सादी बोळी कितले बागी जेजू सांगिना कोण हाकारांत गर्वांत आनी आपल्याच स्वंत स्वार्थान जिवचे व्यक्ती बागी म्हणना म्हाका जेजू सांगता सादे बोळे कितले बागी पृथ्वी जातली तांचें दायज सादी बोळी म्हळ्यार कितें सादी बोळी म्हळ्यार आमी कालतें जावचें जेजू कालतो जालो जेजू देवाचो पूत म्हणून जेजू रावळेरान जल्मोंक ना रावळेरान जियोंक ना तो गोरवांच्या गोट्यान जल्मालो आनी कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो कालतो जालो विदेय जालो सादो जालो बोळो जालो आनी जेजू आज आमकां शिकयता आमी बागी जायचे तर सगळे सर्गींचे दायज आमी जायचे तर आमी आज हर एकल्यांनी सादे बोळे जावंक जाय आमचे लागीं कितलें आसल्यार आमी कोणी मरतना वरना देखून आसले दीस आमी देवा मुखार पेल्या मुखार आमी कालते जावन ल्हानवीक जावन सादी बोळी जावंक आमकां जेजू आपयता देखून जेजू सांगता तुमी सरपा बरी चातूर आनी पारव्या बरी सादे बोळे जावंक जाय खंयसर कोणा तें सादेपण आसा मोवाळाय आसा थंयसर जेजू तांकां आशिर्वाद दिता देखून जेजू ल्हाना भुरग्यांक लागीं हाडले कित्याक ती सादी बोळी तांचे लागीं कितेंच खोटेपण ना कापाटीपण ना देखून जेजू शास्त्रांनी फारिजेवांक जायते पटी तांकां सत्राय दिता कित्याक ते सादे बोळे न्ही तांचे तें स्वार्थ आसलो कापाटीपण आसलें देखून जेजू आमकां आपोवन दिता आमी हर एकल्यांनी सादी जावंक बोळी जावंक जेजू आमकां आपोवणें दिता मोरयेची स्तुती गायनांत आमी वाचता मोरी म्हणटा आपल्या काळजान वडपून चिंतल्या गर्व्यांक ताणें दुस्पाट आयल्यांक म्हणजे कोण एकलो काळजान गर्व चिंता आपुणूच वडपून चिंता तांकां साकला घालता देव पूण किरकोळ्यांक उंच उबारल्यांक कोण किरकोळ म्हळ्यार सादी बोळी देखून कोण सादो जाता बोळो जाता देवा मुखार खालतो जाता तांकां देव उंच उबारता आनी जेजू सांगता पृथ्वी जातली तांचे दायज पृथ्वी म्हळ्यार अनेका नांवान आपोवचें तर सर्गींचें राजस तांचें सर्गींची पृथ्वी आनी सर्गींचें राजस आमचें जातलें म्हणटा जेजू ताका हांगासर आनी एक नांव दिलां पृथ्वी म्हणून पृथ्वी म्हळ्यार सर्गींचें राजस सर्गींचें दायजस आमचें जातलें सादी बोळी जातल्यांक दुबलो लाजरस मरून पावलो दुबलो लाजरसाचे वोपार आमी आयकता त्या वोपारी लाजरस सर्गाक गेलो आनी ग्रेस्त मनीस तो यमकोंडाच्या उज्याक गेलो कित्याक लाजरस सादो बोळो ताची जिवीत ताणें सादेपणान तो जियेलो त्या देखून ताका सर्गेची पृथ्वी सर्गेचें दायज लाभलें देखून म्हाका भाव भयणीनो सादे बोळे जावंक आमी प्रयत्न करया सादी जावया आनी देवा मुखार आमी वर्ती आमी जातयल्या तर ही 8 बागी आमी आनीक फुडें नियाळ करच्या फुडें आमी एक गीत आमी गावया हा बागी कितले आमी जेजू आमचो सोमी म्हणलें गीत आतां आमी गावया पांचोंको 426 कितले आमी जेजू आमचो सोमी बागी कितले आमी जेजू आमचो सोमी सर्व आमी गावया बागी कितले आमी जेजू आमचो सोमी बागी कितले
जेजू आमचो सोमी पृथ्वेचे मीठ तुमी संवसारा उजवाड तुमी पाटलावदार मुजे तुमी हांवें तुमकां विंचल्यात इश्ट म्हणून आपयल्यात दिवच्याक फळ शेंबोरांनी संवसाराचे न्हय तुमी सर्गादायजी तुमी करेन्स भागी तुमी पवित्र ज्ञान भरल्यात प्रेरीत करूंक धाडल्यात संवसाक सरशे राणी भागी कितले आमी जेजू आमचो सोमी भागी कितले आमी जेजू आमचो सोमी सर्व आमी गावया भागी कितले आमी जेजू आमचो सोमी भागी कितले आमी जेजू आमचो सोमी आनी फुडें आमी आयची 8 बागी नियाळ करूंक या आनी चवथे बागे जेजू कोणाक बागी म्हणून आपयता दुर्बळी बागी जाली रुदान करता ती बागी आनी सादी बळी कितले बागी आनी चवथ्यान जेजू सांगता देवाची खुशी करूंक बुकेतात आनी ताणयतात ती कितले बागी ती दादोशी जातेली मोकळा भाऊ भयण आमी हर एकली बुकेता वय मू आमी हर एकली कोणी हांगा बुकेन मोराना म्हाका हर एकली आमी पोटां खाता आमी हर एकली पियेता आमची तान बागयता पूण जेजू ह्या संवसाराक आयिल्ल्या वेळार जेजूनी जायत्या बुकेल्यांक कांचावान दिलां 4000 लोकांक 5000 लोकांक निमाण्या जेवणार ह्या मांसाच्या वाटेर आनी हर एकल्या वेळार जेजून बुकेल्यांक खावंक दिलां बुकेल्यांक दादोशी वाडलां आनी ताणेल्यांक पियोंक दिलां आत्म्याची तान इसार नायिल्ल्या सामर्याच्या स्त्रियेक उदक दिलें पूण हांगासर जेजू परत म्हणटा देवाची खुशी करून बुकेतात आनी ताणयतात कसली बुक आनी कसली ती तान जेजू आज आमचे हर एकल्यांक आमकां भोवणे दिता आमी आमची भूक न्हय केवळ संवसाराच्या वरणी चड आमची ताण जावंक जाय न्हय केवळ उदकाची म्हाका उदका वरणी चड तान आनी कसली तान आमी हर एकली देवाची खुशी करूंक ह्या संवसारांत ताची खुशी करूंक आमी बुकेवंक आनी ताणयेवंक जाय जेजू ताणयलो कुर्सातावन जेजून म्हळें म्हाका तान लागल्या न्हय तान उदकाची म्हाका जेजूक तान लागली आमच्या हर एकल्यांची आमच्या मोगाची आमी हर एकली आमच्या पाताक सांडून जेजू ते पाटी परतूनची सोडवणेची तान जेजूक लागली मदर तेरेसा तिचे पयन आराम करता आसतना त्या ट्रेनार वेता आसतना एकलो पिडेस्त बुकेन ताणय नासलो व्यक्ती तो विसार नासलो म्हाका तान लागल्या आनी त्या एका उतरांतून प्रेरीत जाली मदर तेरेसा दुर्बळांची सेवा करूंक प्रारंभ करता तिका ती जाणा जाली न्हय केवळ पोटाची ताण पोटाची भूक म्हाकार कश्ट नासल्या पिडेस्तांची भूक निराश्रितांची भूक आनी सांडल्यांची ताण आनी भूक मदर तेरेसा जाणा जाली आज हांव आनी तुवें देवाची खुशी कितें देवाची खुशी आनी देवाची खुशी करूंक आमी बुकेवचें आनी ताणोवचें म्हळ्यार कितें देवाची खुशी ही एकामेकाचो मोग करचें एकामेकाक आमी मान दिवचें गरजेवंतांक आमी कुमो करचें त्याग करचें सॅक्रिफायस करचें आमच्या दुस्मानाक आमी बोगसूचें आमचें तें आसलें वांटून घेवचें आमच्या त्या हेर सेज सामारा गरजेवंत आसल्यांक आमी सेवा करचें
हे सकट जावन आसा देवाची खुशी करचें. देखून देवाची जेजून ह्या संवसारान देवाची खुशी केली, देवाचें कितें मिसांव आसलें तें केलें. आज आमी हर एकल्यांनी देवाची खुशी करूंक बुकेवंक आनी ताणेवंक जाय म्हळ्यार आमी हेरांच्या गरजांक पावचें, बुकेवन आसल्यांक खावंक दिवचें. आमचे तें आसलो वेळ आमी हेरांक दिवचो, हेरांची दुकां पुसचीं, त्याग करचो, साकरफीस करचें, उदारपणान दान दिवचें आनी हे सकट देवाची खुशी करूंक आमी फुडें सरचें जावन आसा. देखून जेजूची शीस ते पागी जावन आसले उपरांत बागी जाले. ते पागी जावन ते वावर करनासले, पूण ताका समजलें ही बूक ही तान आमची न्हय, आमी सर्गींच्या राजा खातीर वावरूंक जाय. आनी त्या सर्गींचे राजा खातीर वावरच्याक ते बुकेले आनी ताणयले. देखून तांची जाळां सोडले, बागी जावन आसले ते सर्गींच्या राजान बागी जाले. देखून आज आमकांय मोकळो भाव भयणीनो जायतो वावर करूंक आमकां आमच्या कुटुंबांत एकामेका मोग करूंक अवकाश आसा, कांय थोडें बरेंपण करूंक अवकाश आसा, आसले देवान दिल्लें तें वांटून घेवंक अवकाश आसा, कांय थोडें फिरगेचें आमच्या वाड्यान सेवा करूंक आमकां आपोवणें आसा, दुर्बळ्यांक पिडेसांची भेट करूंक अवकाश आसा. हें सकट देवाची खुशी आमी करचें जावन आसा. आनी अशें केल्ल्या वरवीं आमी हर एकली देवा लागीं देवा मुखार आमी बागी जाता. आनी जेजू आमकां सांगता, जो कोण देवाची खुशी करूंक बुकयतात आनी ताणयतात ती दादोशी जातली. आमकां कितेंच उणें पडना. आमचे लागीं आसलो वेळ हेरांक दिल्ल्या वरवीं आमकां कांय उणें पडना. आमचे लागीं आसलें वांटून घेतल्या वरवीं कांय आमकां उणें पडना. म्हाका दादोशी मापान आमकां बरोवन ओम तुमच्या मुखांत्र जेजू आमकां पाटेन दिता. देखून आमी हर एकली बागी जायचे तर आमी देवाची खुशी करया आनी हेंच आमकां सर्गेच्या राजाक पावोवंक वाट जावन आसा. आनी पांचवें जावन जेजू कोणाक बागी म्हूण आपयता. जेजू सांगता दया दाखयता ते कितले बागी, तांकां दया मेळटली. दयाळायेचे व्यक्ती जावंक जेजू आपोवणें दिता. बऱ्या समार्यागाराचे वपार आमी हर एकल्यांनी आयकल्या. आनी ह्या बऱ्या समार्यागाराच्या वपारींत जेजू निमाणें आपल्या शिसांक सवाल विचारता. ते थंयसर आसल्या त्या पिडेंत, त्या कश्टांत, त्या सोरांच्या हातांत गायिल्ल्या व्यक्तीची कोणें दया केली. आनी शीस म्हणाले त्या समार्यागारान. त्या व्यक्तीन त्या वाटेन सुकागार आयिल्ले, एकलो लेवी पाशार जालो, एकलो याजक पाशार जालो, तरी तांणी त्या व्यक्तीची गणने करूंक ना. ते सोडून चलतेच रावले. पूण त्या व्यक्तीची दया केल्ली, ताची बिरमत पावली एका समार्यागारान. तुका जेजू सांगता दयाळायेचे दया दाखयता ते व्यक्ती कितले बागी, तांकां दया मेळटली. जेजून कोणायकी तिरस्कार करूना. वाटेर वता आसतना जायते कुर्डे, जायते पिडेस्त जेजू लागीं भोव मारले. जेजू दाविदाच्या पुता आमची काकुल्त कर. जेजून तांची दया केली, बुकेन आयिल्ल्यांची दया केली, पिडेसांची दया केली. आज आमकां जेजू आपोवणें दिता. आमचे ती दयाळायेचें मौन आसूंक जाय. जर तर हांव एक क्रिस्तांव जावन म्हजे थंय दया ना तर आमी कोणी देवाची भुरगीं जावंक शकना. जसो तुमचो सर्गींचो बाप दयाळ तशें तुमी जावंक जाय दयाळ. जसो तुमचो सर्गींचो बाप सर्व बरो तुमी जावंक जाय सर बरी. जसो सर्गींचो बाप सर्व काकुळदार तशें तुमी जावंक जाय सर काकुळतीवंत. तुका मोकळो भाव भयणीनो, आमी दयाळ्याचे व्यक्ती जावया, दया दाखोवया. केवल हो म्हजो व्यक्ती, हो आमचो कुटुंबाचो, हो आमचो वाड्याचो फिरगेचो म्हणून मात दया दाखोवचें न्हय. त्या समार्यागारान तो बायलो व्यक्ती कोण म्हूण कळीत ना तरी ताणें दया दाखयली. देखून आमी दया दाखयता आसतना आमी आमच्या बाउंड्रीतून भायर वचोवंक जाय. न्हय केवल आमच्याच समाजा भितर न्हय, कोण एकलो व्यक्ती कश्टांत आसा, अन्य धर्माचो जाल्यार आमचें तें दयाळ्याचें कणवळ्याचें काळीज आमकां आसूंक जाय. आनी दया दाखयता ते कितले बागी, तांकां दया मेळटली. जर देव आमचें तें दया दाखयनातले तर आमी कोणूच हांगा आसचे ना. किर्तनकार म्हणटा, जर तूं सरस्परा आमची पातकां मेजची तर आमी कोणूच वाचून उरते ना. आमी हर एकले आज वाचून उरल्या तर त्या देवाच्या जेजूच्या दयाळे वरवीं, देवान आमचे दाखयल्या त्या अपरिमीत काकुलते वरवीं आनी दयाळे वरवीं. देखून आमी आज दयाळ्याचे व्यक्ती जावया, दया दाखोवया, सुभागी जावया, बागी जावया आनी आमची देव दया करतलो.
कोणायकी आमचो हात सोडिना आनी सोवी जावन जेजू कोणाक भागी म्हणून आपयता सोव्यान नितळ मोणाची कितले भागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो देव सगळ्यांक पळोवंक मेळना वय आमच्या दोळ्यांक येवकारिस्तान जेजू आमकां दिसता पूण खऱ्यानच आमी जेजूचो अनुभव जोडीचे तर जेजूची कृपा आमी जोडीचे सकत आमी आपणायचे तर आमचे तें नितळ काळीज नितळ मन नितळ हात आसल्यार मात्र आमी खऱ्यानच देवाक पळोवंक शकता किर्तनकार म्हणटा नितळ हात नितळ काळीज आसलो तो देवाचें दर्शन पळोवंक शकता असले मनशां तुजें दर्शन पळोवंक अत्रेकतात सोम्या आनी कोण सोम्याचें दर्शन पळोवंक शकता कोणाचें तें नितळ काळीज आसा नितळ हात आसा नितळ मन आसा ती देवाक पळोवंक शकतात दाखल्याक सिमियोन प्रवादी तो एक पवित्र व्यक्ती भाग्यवंत व्यक्ती आनी त्या देखून त्या जेजू बाळकाक हातांत घेवन सो जेजूक पळोवन सो भाग सिमियोन प्रवादीक लाभलें जाकारी आनी मोरी माय जुजे नितळ मनाचे व्यक्ती त्या देखून जेजू मोरयेच्या कुसव्यान जल्मालो आनी जुजे जेजूचो पोस्को बापय जावंक पावलो तुका मोगाळ भाव भयणीनो नितळ मनाची कितले भागे आज आमच्या काळजांत आमचे काळी जावन आसा एक बोगणांचो जागो सर्व कोटेपण आमच्या काळजांत उब जाता राग मोसोर हगे हे सक्कड पवित्रत्म्याची विरोध वेची सक्कड कामां ती सक्कड आमच्या काळजांत उब जातात आज आमच्या काळजांत कितें आसा तर आमच्या काळजांत आज मोग ना आज द्वेश आसा आज आमच्या काळीज नितळ ना पातकान बुडलां तर आमी देवाक पळोवंक शकना देखून आमी हांगासर आयल्या जर आमचें तें नितळ मन आसा नितळ काळीज आसा मात्र आमी जेजूक पळोवंक शकता आनी खरें नितळ आमी आपणावचे तर आमी कुमसाराचो साक्रामेंत तवळ घेवंक जाय कुमसाराचो साक्रामेंत आमकां आमची पातकां नितळ करता आमची जिवीत आमचें अंतस्करण तें धुवन नितळ करता तातूंत मोगाळ भाव भयणीनो आमचें तें नितळ मन आसूंक जाय जेजू तें नितळ मन आसलें तर आज आमचें मन आमी नितळ करया आमचें तें आसलें सक्कड कोटेपण आमी पयस करया नितळ मनाची जावया नितळ काळजाची जावया आनी नितळ काळजाच्यान नितळ मनाच्यान देव वस्ती करता आनी आमी हर एकली जेजूक पळोवंक शकता आनी सातव्यान जावन जेजू कोणाक बागी म्हणून आपयता जेजू सांगता समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितले बागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले समाधान मोकळो भाव भयणीनो येदोळूच सांगलें समाधान आमकां खंयच्याय सुपर मार्केटींत मेळना खंयच्याय शॉपांत मेळना समाधान आमकां मेळचें जेजूतां जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लोच तो समाधान हाड जेजूचें मिसांव जावन आसलें ह्या संवसारांत शांती रास करचें समाधान रास करचें देखून जेजू खंयसरी लढायेक वचोंक ना जेजूची उतरां समाधानाची उतरां शास्त्रांक फारिजेवांक आनी हर एकल्यांक जेजूची उतरां कठिणायेची न्ही बागार समाधानाची उतरां आनी जेजू जेरुजालेमाक प्रवेश जावन येता आसतना जेजू गाडवाचेर बसून आयलो आनी गाडवाचेर बसून आयलो असो अर्थ शांतीचो दूत म्हणून देखून जेजू जल्माल्या वेळार थंयसर आंजांचें गायन आसलें महिमा देवाक उंसर्गी आनी शांती देखून जेजून शांती पासत वावुरलो शांती ह्या संवसारान विस्तारूंच्याक वावुरलो तुका म्हाका भाव भयणीनो आज आमी हर एकली समाधान हाडच्याक मात्र न्ही समाधान आमी जियोवचे व्यक्ती जावंक जाय आज जायते पटी आमी हर एकले हेरांचें समाधान पाड करचे व्यक्ती जाता तसले व्यक्ती जाल्यार आमी कोणी बागी जायना निर्भागी जाता देखून सोम्या मुखार देवा मुखार सर्गीच्या राजान बागी जायचे तर आमी हर एकल्यांनी समाधाना खातीर वावुरूंक जाय समाधान ह्या संवसारान विस्तरच्या खातीर आज पळयता इस्रायल गांवांत जायते थंयसर समाधान ना झूज जाता क्रोध आसा आमी आज समाधाना खातीर मागोवंक जाय आतां आमच्या कुटुंबां ल्हान संगतीक आज वेगळाचार आसात कुटुंबा मदें आज एकवट ना घोव बायलां मदें एकवट ना कित्या पासून आमचें तें समाधान ना तर आमच्या कुटुंबांत
आमी एकवटू रास करूंक जायना. देखून कोण ह्या संवसारांत समाधाना खातीर वावुरता, हेरांक समाधानान जिवंक सोदता आनी समाधान हाडूंक प्रयत्न करता, ती देवाची भुरगीं खरेंच. जर एकलो व्यक्ती आनेकल्याचें समाधान पाड करता, आनेकल्याक समाधान जिवंक सोडिना, तो देवाचो भुरगें जावंक जायना. जेजू ह्या संवसारी आयलो समाधान रास करच्या खातीर. देखून आमी ह्या संवसारांत हर एकले समाधानाचे व्यक्ती जावया. जेजूतान आज आमी समाधान जोडून घेतले, आमी हर एकली आमच्या कुटुंबांत, आमच्या जिवितांत आमी समाधान हाडच्या खातीर आमी वावुरया. आनी निमाणे जावन 8वे भागी जेजू सांगता, निती पासोत दगदनी भोगतात ते कितले भागी सर्गेंचें राज तांचें. कंदमाळांत जायते क्रिस्तांवांनी दगदनी भोगले, जायते लोक मरण पावले, मार्तीर मेले आनी तांकां येदोळूच मार्तीरपणाक उबारूंक बाब साहेबान आपयलां. ते सगळे मार्तीर मेळे, दगदनी भोगले, निती खातीर क्रिस्ता खातीर झुजले, तांचे जिवीत तांणी होगडायलें, पूण ओत्मो वाटयलो आनी सर्गेंच्या राजांत ते आसात. सर्गेंचें राज तांणी जोडलां. तुका मोकळ भाव भयणीनो, आमी आमच्या जिवितांत भावार्थाक साक्ष दिवंक जाय. भावार्था खातीर खंय थोडे कश्ट सोसूंक मेळटात, दगदनी मेळटा, आमी भियान धांवचें न्हय, भावार्थ ताणचो न्हय. म्हाका सांगलो रे साबरी, तो जायते वन मार्तीर जालो, ताणें केदींच असो भावार्थ सांडूंक ना. पगार आपुनी मार्तीर मोरता, आपणाकी मार्तीर मोरूंक जाय म्हूण तो कुशेन फुडें आयलो आनी तो पवित्र सभे खातीर, भावार्था खातीर ताणें कश्ट सोंसले, दगदनी भोगली, सर्गेंचें राज ताणें आपणायलें. तुका मोकळ भाव भयणो, 8 भागी आज आमी नियाळ केल्यो. ह्यो 8 भागी आमच्या जिविताक एक वाट जावन आसा. पयल्यान सांगलें आमच्या जिविताचे स्टार. जर आमच्या जिवितांत 8 स्टार आसल्यार आमी हर एकली बागी जाता. देखून आमकां हर एकल्यांक जेजून आपयलां आमी सर्गेंच्या राजांत बागी जावच्या खातीर. देखून पयल्यान आमी दुर्बळी जावया, पयल्यान आमी आमच्या फातका खातीर रुदान करया, हेरांची दया करया, सादी बोळी जावया आनी देवाची खुशी करूंक बुकयव्या, ताणेव्या, नितळ मनाची व्यक्ती जावया, समाधाना खातीर वावुरया. समाधान पाड करचें न्हय, झूज मांडचें न्हय, समाधान हाडया. आनी निती पासोत कश्ट मेळ्ळ्यार ते मोगान सोसून सर्गेंचें राज आमी जोडच्या प्रयत्न करया. तर परत आमी तें गीत आमी गावया. 2रे चरण, हा भागी कितले आमी. देवान आमकां हर एकल्यांक जायती बेसांवांनी भरलां, जायती देणी दिल्यान. जर आनिकी आमचे ते ही 8 भागींत जर म्हज्या जिवितांत खंयची भागी चुकल्यात, जर म्हजें तें नितळ मौन ना, जर म्हजें तें दयाळ्याचें काळीज ना, जर म्हजें तें सादें बोळें आमी जावंक ना, तर आमी जेजूतान आमी कृपा जोडया आनी परत आमी गावया. हा भागी कितले आमी, जेजू आमचो स्वामी. बागी 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 कितले आमी, जेजू आमचो स्वामी. दुस्मानांक बक्षिया, सेवेची भीक दिया, खालती बोळी जाया. दुबळ्यांक आदार दिया, ल्हानांक वाड दाखया, बागी तुमी जाया. मुझे सरशी येया, मोगान सरची येया, वांटा दया माया.
सर्जियेया सताक साक्षी जाया फाटल्यान म्हज्या येया. सर्व आमी गावया. भागी कितले आमी जेजू आमचो सोमी. 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 जेजू आमचो सोमी. जेजू आमचो सोमी. सो आमी दिबी घालया. हो थोडो वेळ आमचें समर्पण येसू सोम्या जेजू थंय आमी करया. 8 बागी आमी नियाळ केल्यो. सर म्हज्या जिवितांत हे 8 बागी हांवें रुता करीचे तर म्हजें जिवीत हांवें 8 बागी प्रमाणे हांवें समकाचे तर हांवें 8 बागी जियोवन सर्गेचें राज जोडीचें तर सोम्या जेजूची कृपा म्हाका गरजा. सोम्याक आमचें समर्पण करया. आमचें काळी समर्पण करया. आमच्या काळजांत असले खोटेपण मेळेपण तो जेजू निवारून दी. नितळपणाचें आमकां करूं दी. आमच्या मोतींत असली सर्व बोडपणाची चिंतना खोटी चिंतना पयस कर. खऱ्यानच आमचें काळीज आमचें मन आमचो ओत्मो आमी कत्म्यान करी दुर्बळी जावंक आमी मागया. सोम्या मुखार आमी दयाळ्याची कृपा मागया. सादी बळी जावंक सदांच एकामेकाच्या गरजेक पावच्याक आमचें जिवीत सदांच सोम्याच्या मिसावा खातीर दवरच्याक खरेंच आमी बागी जावच्याक आमच्या जिविताचें समर्पण करूंक आमी आमकांच तयार करया. समर्पण करया. आमच्या कुटुंबांतल्या हर एकल्या सांद्यांक जेजूच्या पांया तळा आमी दवरा. एक घडी उगडा आसा काडया. आमच्या कुटुंबान कोण बरो आसा. देवान बरें कुटुंब म्हाका दिलां आनी कुटुंबान जियोंक म्हाका जेजून आपयलां. आनी ह्यो 8 बागी हांवें बऱ्यान जियोंक कुटुंब म्हाका एक आदार जावन आसा. कुटुंबांत जर तर हांव बरें खंयची येता 8 बागी प्रमाणे हांव जियेतां आमच्या कुटुंबां पवित्र जातात. देखून आमच्या कुटुंबाच्या सर संद्यांक सोम्याच्या पांया समर्पण करया. हर एकल्यांनी ती 8 बागी प्रमाणे जियोंक आमच्या कुटुंबां खरेंच सर्गेचें दाय जावच्या खातीर मागया. समर्पण करया. आमचो सगळो देश आमचो गांव ह्या गांवांत आमच्या देशांत शांत समाधान विस्तारूंच्या खातीर आमी मागया. प्रत्येक जावन इस्रायल गांवांत झूज सोडून आसा. लोक कश्टोन आसा. जायते लोक तांचो जीव तांणी दिला. त्या गांवांत शांत समाधान रास करच्या खातीर मागया. समर्पण करया आमची जिवीत वर्तें देणें देवान दिल्लें. आमी कोणीच विचारूंक ना. धर्मार्थ जावन देवान सकट आमकां दिला. पूण जायते पुटी आमी आमची सुकुशे प्रमाणे जियेल्या. 8 बागी विसरोवन सोडल्यात. हाचेजून परत आमकां नवो उजवाड दिला. ह्यो बागी तूं जियेताय जाल्यार ह्यो बागी प्रमाणे तूं चलताय जाल्यार खरेंच तूं सर्गेच्या रासान बागी जाताय. तुका आमी कोणी सर्गेच्या रासान भायर उरचें नाका. मोकळ भाव भयणीनो आमी निर्बागी जावचें नाका. आमी बागी जावंक जाय. तेतून आमचें काळीज आमचें मन सोम्या थंय समर्पण करया. आमचें तें असलें उणेंपण आमचे ते असल्यो खोट्यो सवयो खोट्यो आलोचनो सोम्या थंय समर्पण करया.
जायते लोक हांगासर आज विविधतेच्या गरजेंत आमी हांगासर आयल्या. जावं ती पिडेचें, कश्टांचें, रिणाचें, नासमाधानाचें, जायते रितीन आमी कश्ट वचें घेवन हांगासर आयल्या. जेजू सांगता, येया तुमी म्हजे सरशी, हांव तुमकां विशय दितां. आमचे सक्कड आमचे जिविताचें समर्पण करया. आमचे कश्ट, आमचें वजें त्या सोम्याच्या हातांत आमी दिवया. जेजू आमकां हाळू करता, जेजू आमकां घटाय दिता. सर आमच्या वायट गरजां खातीर आमी मागया. कोणें आमचे लागीं मागोवंक विचारलां तांचे पासून आमी मागया. आमच्या जिविताचें समर्पण करणं आतां गावया गीत सगळोच जेजू समर्पिता. Soglos Jesus समर्पिता कुशेक्तुरा vopsita Sădas mocă tacir pativ tacis tăi hau cieta Sarvasambhita Sarvasambhita Soglos maka Sarvandara Ham samarpita Sarvasambhita Sarvasambhita Soglos maka Sarvandara Ham samarpita Soglos Jesus samarpita Somya makas haudita Mogan sakte makhatumbo Ashirvad mo chidobro Sarvasambhita Sarvasambhita Soglos maka Sarvandara Ham samarpita Sarvasambhita Sarvasambhita Soglos maka Sarvandara Ham samarpita. आमी हर एकली
ह्या जेजूच्या पांया तळा आयल्या जेजूचे उतार आमी आयकले ताका आमी अर्गां दिली स्तुती केली आनी त्याच जेजू आतां आमकां हर एक लांगा पडटा ताची बेसांवां आमचेर तो वता आज जावन जेजूचें बेसांव आमकां चड गरजेचें आमचें जिवीत हांगातून भायर वता आसतना नव्या दिशेन नव्या वाटेन 8 बागी प्रमाणे आमी जिवंक बागी जावच्याक तशें जेजूची कृपा बेसांव आमी जोडया गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंता Itia voda sacramenta Susangnaman koruya Puvilya tia rupa bota Novio riti adarya Salvomecha uskristian Baba taci bolnya Zese Bapa Kese Puta Ulasani Sutiza Podvi Maima Sesta Sesta Eka Salya Hersita Tuka Dogacha Spirita Sama Sami Navarta Amen प्रार्थुया ये सोम्या जेजू क्रिस्त या विचित्र साक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडला तुजे सोडवणेचो फळसदान समचे ते आमी बोगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी पवित्र रक्ताच्या मिस्तारांत आमी मान करूंक आमकां देन फावो कर जो जियेत आनी रास करताय सासनाच्या ससना Amen सोम्या मंदिर तुझे सोचतो सुंदर ते उगम शांत समाधानाचे या तुझ्या मंदिरात जमल्या दुर्गा बंधूंच्या हसूच्या सोम्या दरबाराच्या पद्मो मोजो आसपो आशिता तुझ्या येण्या रक्ता घरान तुझ्या रावून दर्शन मागता मोगाक बोलालेता तुझे घरी जियो पावो कर सोम्या दर्शन लाभोय दर्या तुझे घरी जियो पावो कर सोम्या दर्शन लाभोय दर्या सुम्या मंदिर तुझे सोचतो सुंदर ते उगम शांत समाधानाचे या तुझ्या मंदिरात जमल्या दुर्गा बंधूंच्या हरसूच्या सोम्या दरबाराच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सभे असो
क्रिस्त ते मोगाळ भावन आनी भयणीनो सा लॉरेसाच्या भक्तिकानो ह्या पवित्र देव तेंपलाक सा लॉरेसाक मान करून हे येवकरिस्ताचें बलिदान भेटोवंक आमी सांगात जमल्या आयच्या वांजलांत जेजू आमकां आपोवणें दिता आमी हर एकल्यांनी आमच्या भावार्थांत घट जावन आमी जेजू क्रिस्ताक वळखून ताका धैर्यान परगट करूंक आमकां जेजू आपोवणें दिता बागेवन मारती लॉरेस तो मरणाक बी येवंक ना बागार तो ताणें ताचो भावार्थ धैर्यान परगट केलो आनी क्रिस्ताक तो साक्ष जालो पूण आज आमी हेर एकली बागेवन तो मारतिरा सा लॉरेसाची देख घेवन आमी आमच्या भावार्थांत घट जावया 8 बागी आमच्या जिवितांत आमकां ते दाखयता त्या वाटेन सोमकोन आमी हर एकली सर्गींची दायज जावनशाक जायचो आदार ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया जायते पोटी आमची जिवीत आमी 8 बागी प्रमाणे जिये नासतना आमी सर्गींच्या रासांतून पयस उरल्या खातीर आमी केल्या सर सुकेक पातकाक देवळाच्या बॉक्सांनी मागया आनी इतल काळजांनी बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया आमच्या पातकाची दूख सांगाता म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुसोवण्या उसरण संताव मनान चिंतून तोंडान दुसरून वायट धरून आनी बळी सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बगेवन सदां संकार मरये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सविस्पराद लागीं विनादिगराक म्हूण प्रार्थना मागता हांव सरपदवेदार देव आमची काकुल्त करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन सोमिया काकुल्त सोमिया काकुल्त Ristaka kutka Ristaka kutka Sumiyaka kutka Sumiyaka kutka Mahadeva Unsaki Ani Shanti Tacha Ishtam Somsani सर्वेस बोरा देवा सर्गीचाराया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका Sumia Jesu Krista Bapaच्या एकल्याच पुता Sumia देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढता आमची काकुल्त तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची महिमे जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर Amen 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 Amen
तुया बापा तुझ्या मोगाच्या उजान पेटून बागेऊन लोरेस दुर्बळांच्या सेवेन विश्वासी राहून आणि रक्तसाक्षांचे कष्ट मरण सोसून महिमेवून जावंक पावलो ताच्या मोगासारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजाने वाडे आणि ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी आमच्या सोमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझ्या स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससना सांपावलून रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो तुमी सैमान अस्कत वा नेणारी देखून हे सालते उलोवणें तुमचे लागीं हांव उलयतां जशें एक काळार तुमी तुमच्यो कुडी अनिस्कळ आनी कोट्या ओडण्याच्या गुलामपणाक ओपून दिल्यो तशेंच आतां नितीवंतपणाच्या गुलामपणाक पवित्र कामा खातीर त्यो ओपून दिया तुमी पातकाची गुलामां आसतना तुमी नितीच्या जिवनाकाल नातल्ल्यात आतां तुमकां लजेच्यो म्हूण दिसतात त्या करण्याचो तुमी तवळ कसलो फळ जोडलो मरण जावंक पावलें शेवटत्या जिवन असो पूण आतां तुमी पातकाच्या बंदपसांतली सुटल्यात आनी देवाची गुलामां जाल्यान हाचो फळ तुमचें बागेवंतपण आनी असो शेवट ससनाचें जिवीत पातकाची मजुरी मरण पूण देवाचें धर्मार्थ देणें क्रिस्ता आमच्या सुम्या जेजूतय आमकां लाभलां तें ससनाचें जिवीत देवाचें उतार हें देवाचे वडोदकार सर्वेस पोराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो खरोच बागी सर्वेस पोराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो खरोच बागी झोखोन खोट्यांची भूत घेवन चला नासता नश्टांचे वाटे रावा नासता अधर्म्या संगी बसनासता सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रान उल्हासून दीस रात ते निहाळता तो खरोच भागी सर्वेस पोराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो कोणीच भागी हो वळत्या वळाचे देगेर रोयलेल्या रुका बरी असलो रूख निश्चित काळार फळ दिता हाची पानां केदीस बावान हाणे हाती घेतलेले सकडी सुफळ जाता सर्वेस पोराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो कोणीच भागी पूण कोठ्यांची संगत अशी न्हय ते वाऱ्यार उबोन वेता तसली पोल नितीवंत वाटांनी वेतेल्यांची सर्वेस्पर जतन घेता पूण कोठे आपल्या स्वाटांनी नासक वेता सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो खरोच भागी सर्वेस पोराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो खरोच भागी Ubi bien.
आनी ताचे थंय रावच्या अत्युत्तम फायद्याक जरी केल्यार सकडी एक लुकसाण आनी सर वस्तूंचो नश्ट एक कोयर. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेच पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे असो लुका पोरमाने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तो व्हड जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, हांव संवसाराक उजो लावंक आयला आनी तो आतांच पेटलेलो म्हाका जाय. हे शिवाय हेर कितें आशा म्हाका आसयेत. एक स्नान हांवें घेवचें आसा आनी तें घेता पर्यान म्हाका जिवान जीवना. संवसारार समाधान हाडूंक हांव आयलां म्हूण तुमी चिंतात वे. समाधान न्ही, हांव तुमकां सांगतां, तुमचे मदें वेगळाचार घालूंक हांव आयलां. ह्या फुडें एकाच कुटुंबान 5 जाणां मदें अशे वांटे जातले. ते एक दोगांचेर आनी दोग तेगांचेर आड रावतले. बापाय पुताचेर आनी पूत बापयचेर, आवय दुवेचेर, धूव आवयचेर, माय सुनेचेर आनी सून मायचेर आड रावतली. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाळ भावन आनी भयणीनो, पवित्र सभेंतल्या सांतनी पैकी नावार्दीक सांतीन जावन आसा भाग्यवंतू पेरपेतुआ आनी भाग्यवंतू फेलिसिता. आनी भाग्यवंत पेरपेतुआ आनी फेलिसिता हांचे बराबर 5 जाणांक रोमांतच्या रायान हिलेरियानान भावार्थ क्रिस्त तें भावार्थ तांणी दवरल्या खातीर आनी तांणी भावार्थ सांडून बोंब्या पुजा करच्याक तांणी तिरस्कार केल्ल्या खातीर तांकां रानवट मन जातींक दिवन जिवेशें मारलें जावन आसा. आनी हांचे पैकी भाग्यवंतू पेरपेतुआ ती 22 वर्सांची एक तरणाटी चली आनी ती एक नांवार्दीक रोमाचो आदिपातीची बायल आनी तिका एक नेणटें भुरगें आसलें. आनी तिका तिचो भावार्थ जेजू क्रिस्त थंय भोव चड गुंडायेंत रोंबलो. आनी त्या देखून तिका देवाक तुवें देवाचें नांव तुवें काडूंक नजो आनी तुवें हामी दाखोवनच्या देवाक तुवें आराधन करीचे म्हणल्या वेळार तिणें तिच्या भावार्थान ती घट रावली, तीर रावली आनी तिणें केदींच तिचो भावार्थ तिणें सांडूंक ना. आनी ह्या वेळार पेरपेतुआचो बापय तिच्या ल्हानच्या भुरग्याक घेवन तिचे लागीं आयलो आनी म्हणालो, मोगाळ दुवे, तूं ह्या भुरग्याचें तोंड पळय आनी त्या खातीर तूं देवाक तो भावार्थ सांड आनी ह्या त्या भुरग्याची आवय जावन बरें करून राव. पूण पेरपेतुआ आपल्याच्या भुरग्याक तिणें पळयलें आनी म्हणाली, हांव म्हज्या देवाक सांडिना, हांव म्हजो भावार्थ केदींच सांडिना म्हणाली. तीर रावली आनी तिका आनी तिच्या हेर सांगात्यांक रानवट मन जातींनी मोजतून निमाणें तालवारीन तांचो जीव काडलो. म्हाका भाव भयणीनो, आयचो वांजेल आमी हर एकल्यानी आयकलो आनी आयकत आसतना जायत्यांक एक सवाल मोतींत दसलें जावंक पुरो, जेजू कित्याक आज अशें उलयता. जेजूची उतरां आज भोव एक कठीणाची आनी आमकां समजूंक बारीच कश्ट. कित्याक जायते फावटी आमी आयकलां जेजून मोगा विशयी उलोवचें, ओपाऱ्यांनी उलोवचें, समाधाना विशयी उलोवचें, बॉक्सांनी विशयी उलोवचें, अजापां विशयी उलोवचें, हें सकट आमी आयकलां, वाचलां. पूण आयच्या वांजेलांत सुरविल्लें वाक्यच जावन आसलें. जेजू सांगता, हांव ह्या संवसाराक उजो लावंक आयलां. जेजू सांगता, हांव वेगळाचार घालूंक आयलां. आतां आमकां भोगूंक पुरो हीं उतरां आमी कशें समजून काणगोवचीं म्हणून. जेजू कोरोस उजो लावंक आयला गे, जेजू कोरोस आमचे मदें वेगळाचार घालूंक आयला गे म्हणून.
त्या जेजून जायते पटी म्हणल्यार हांव संवसाराचो उजवाड, हांव बरो गवळी, हांव दाखवाल, हांव जिवनपणान जिवीत. पूण जेजू आयची उतरां भोव विभिन्न रितीन आसात. हांव उजो लावंक आयला म्हणटा. आनी ही उतरां आमी आसा तशीं आमी कान घेवची न्हय. कित्याक जर तर आमी जेजू उजो लायता म्हणून आसा तशें कान गेल्यार ती बोड आमकां आमच्या जिविताक आमच्या आत्म्याक फायद्याची जायनात. म्हाका जेजूची उतरां आनी जसो अर्थ आज आमी मोटव्यान समजून एक मोठो नियाळ करून प्रयत्न करया. पयल्यान जावन आमी पळोवंक जाय उजो. पवित्र पुस्तकांत उज्याक विशय जायते दाखले आमकां आसात. पवित्र पुस्तक आमकां उज्या विशय विविध अर्थ दिता. उजो जावन आसा देवाचें हजरपण. मोइजे तो जळत्या बोल्या लागीं थंयसर उबा रावलो आनी देव त्या जळच्या बोजान उज्यांत देव उलयलो. आनी उजो जावन आसा एक जडतेचो संकेत. उजो जावन आसा पवित्रपणाचो संकेत. होम बल्यो देवाक अर्पणचें जावन आसा. आनी देव त्या उज्या रुपार थंयसर आल्तारीर वेदीर थंयसर हजर जावचें आनी पवित्र करचें. आनी हें आमी पळयता. आनी नव्या सोल्ल्यान पळयता उज्याचो महत्व, उज्याचो अर्थ. पेंतेकोस्ता दिसा उज्याच्यो जिबे रुपार शिसांचेर उजो देवलो. पूण शीस उज्यान पेटोवन वचोंक नात. बागार तांची काळजां पेटलीं, तांचे थंय नवसरणी जाली, ते बदलले. देखून उजो आमी संवसारी रितीन पळयल्यार उजो सकट उलपयता. आनी उजो अनेक रितीन उज्याचें बरेंपण पळयल्यार उजो बरें करता, नितळ करता, ऊब दिता, उजवाड दिता. आनी आयच्या वांजेलांत हांगासर जेजू म्हणटा हांव ह्या संवसाराक उजो लावंक आयला, हांव वेगळ्याचार घालूंक आयला. ह्या दोनी उतरांचो अर्थ जावन आसा जेजूचें मिसांव कितें म्हणल्यार हांगासर जेजू आमकां सांगता. आमी उतरां आसल्या बरी काणगोवंक जायना. कित्याक जायते पटी आमी अशें उलयतना म्हणटा तो ताका एक सांगल्यार तो 12 उलयता म्हणून. तशें म्हळ्यार कोणी 12 उलोवंक जायना, 1000 उलोवंक जायना. म्हाका तें आमी उलोवची एक रीत. ताका एक पटी सांगल्यार समजना, ताका 100 पटी सांगिचें म्हणटा. तशेंच जेजूची हांगा उतरां हांव संवसाराक उजो लावंक आयल्या म्हळ्यार तो उजो दुसरोच उजो. आनी उजो लावचें म्हळ्यार आमी संवसारांत आमी उजो लावचें बरी न्हय. म्हाका जेजू सांगता हांव संवसाराक उजो लावंक आयला म्हळ्यार सोम्याचें मिसांव हांगासर तो जियोवंक आयला, मुकोरोवंक आयला. आनी तें मिसांव कितें म्हणलें आमी आज समजूंक जाय. जेजू म्हणटा उजो लावंक आयला म्हणल्यार जेजूचो पाशांव, कश्ट, मरण आमकां उज्याचो संकेत दिता. म्हळ्यार जेजू ह्या संवसाराक आयलो ताचें मिसांव आसलें कश्टाचें, कुर्साचें आनी निमाणें मरणाचें. आनी त्या देखून जेजू म्हणटा हांव संवसाराक उजो लावंक आयला. म्हळ्यार कश्ट आसात, दोगदोनी आसात, म्हाका मात्र न्ही, म्हज्या शिसांकी आनी कोण भावार्थान सतमानता जावन ती पेरपेत्वा फेलिसिता तांकांय दोगदोनी मेळ्ळी आनी जेजूच्या शिसांकी मेळ्ळी. देखून आमकां हर एकल्यांक भावार्थ स्विकार करतल्यांक कश्ट, पाशांव हे सकट आसलेंच. आनी हो उजो आमकां जेजू आयच्या वांजेलान सांगता. जेजूचे कश्ट, मरण आमकां तो उजो आमकां संकेत दिता. आनी जेजू सांगता हांव एक स्नान घेतां. कसलें स्नान? जेजून जॉर्दन न्हंयेंत स्नान घेतलें. आनी हांगासर परत जेजू सांगता हांव एक स्नान घेवचें आसा. आनी तें स्नान जावन आसा जेजूचें कुर्साचें मरण. जेजून कुर्सार त्याच रक्तान तो नालो, रक्ताचें स्नान ताणें घेतलें. म्हळ्यार आमच्या खातीर ताणें रगत वारयलें आनी रगत व्हरून आमकां हर एकल्यांक पातकाचे बोक्सांनी ताणें जोडून घेतलें. आनी हें जावन आसा जेजून आयच्या वांजेलान उलोवचें स्नान, जेजूचें मरण. आनी तिसऱ्यान जेजू सांगता हांव ह्या संवसारार वेगळाचार समाधान हाडूंक न्हय, बागार वेगळाचार घालूंक आयला. वेगळाचार कुटुंबांत जातले वांटे फांटे कुटुंबां मदें, भाव भयणी मदें, आवय धुवे मदें, माई सुने मदें एकामेका आड रावतालीं. तशें म्हळ्यार जेजूची उतरां कुटुंबांत वांटे फाटे जावन एकामेका आमी लाडाय जावन घर विभाड करचे अर्थ न्ही. बागार कुटुंबांतच आनी समाजांतच खंयसर देवाचें उतार आसा, खंयसर भावार्थ आसा, थंयसर सक्कड देवाचें उतार स्विकार करिनात. थोडीं करतात, थोडीं करिनात. जेजू ह्या संवसारांत आसतनाय सगळ्यांनी जेजूची उतरां मानून घेवनात. थोड्यांनी मानून घेतलीं, सुंकागारांनी मानून घेतलीं, कलवंतांनी मानून घेतलीं, दुबळ्यांनी मानून घेतलीं.
पूण शास्त्री आनी फारिजेवांनी तांणी मानून घेवंक नात, तांणी तिरस्कार केलें आनी तांच्या मदें वांटे जाले. देखून जेजू सांगता खंयसर जेजूचें उतर आसा, भावार्थ आसा, थंयसर सक्कड ती मानून घेनात. थोडीं मानून घेतात आनी थोडीं कुटुंबां मदें आनी थोडीं हेर ती मानून घेनात, ती देवा विरोध येतात, ती पाताक आदारतात. आनी असले वेगळाचार ह्या संवसारांत दिसून येता म्हणून जेजू आमकां सांगता. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, आयचो वांजल आमी नियाळ केलो, आमकां समजलें जेजूचें कश्ट, मरण आनी जेजूचे ते मरणाचें स्नान आनी वेगळाचार. जेजू ह्या संवसारार आसतना सक्कड सोम्याची सुवार्थ मानून घेवना, थोड्यांनी मानून घेतली आनी थोड्यांनी मानून घेवंक ना. आनी जेजू आमकां निमाणें सांगता आमच्या मोदें वांटे फांटे जातले. म्हणजे जेजू आमकां कोण सोम्याचो मोग करता, सोम्याच्या मिसावांत वांटेली जाता, जेजू तांकां वेगळे करतलो संवसारांत आनी ताच्या मिसावाक तो धाडटलो. लॉरेसा विशेंत आमी जायते जाणा बागेवन लॉरेस तो क्रिस्ताक साक्ष जालो आनी भावार्था खातीर तो झुजलो. ताणें स्नान घेतलें, रक्ताचें स्नान, तोय मार्तीर मेलो आनी ताणें त्याच क्रिस्ताच्या उज्या बरी ताणें ताचें जिवीत पाशावांत करसिलें, दगदणेंत करसिलें आनी ह्या मुखांतर ताणें कश्ट मरण दगदणी सोंसून निमाणें तो जैतेवन जालो. पूण आज मुखार भाव भयणीनो, ह्या पवित्र थाळार हे पवित्र मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना आमी एक आमच्या जिविताक लिसांव आमी शिकोवंक जाय. आमचें क्रिस्तांव जिवीत सुलाभायेचें न्ही. आमचें क्रिस्तांव जिवितांत आमकां कश्ट आसात. कोण भावार्थान जियेता, सोम्याच्या विश्वासान रावता, तसल्यांक कश्ट येतात, पिडाशिडां येता, अनवार येतात. पूण आमी धैर्यान फूड करूंक जाय. सोम्यान ते सक्कड कश्ट फूड केल्यात आनी कुर्सांतून आमकां जैत दिला. देखून आमी हर एकल्यांनी आमच्या जिवितांत उणेपण, कश्ट, अनवार येता आसतना आमी धैर्यान भावार्थान घट रावचें. कशें पेरपेतुवा आनी फेलिसितान तांणी क्रिस्ता खातीर मेली, तांणी जैतेवन जालीं. देखून आमी त्याच क्रिस्ताचे खरे भावार्थी लोक बागेवन लॉरेसाची देख घेवया आनी आमी दिसपरतें आमच्या क्रिस्ताक साक्ष जावन आमच्या कश्टांक धैर्यान फूड करून सोम्याचे खरे पाटलावदार जावच्याक जायचो आदार ह्या बलिदाना वेळार मागया. आमेन. मोगान तुका आज भेटयता बदलून दये होऊन डोवान जिविताकान दी म्हण मागता गे बापा तूं होऊन डोवाय मोगान तुका आज भेटयता बदलून दये होऊन डोवाय जिविताकान दी म्हण मागता. एक दीस भक्तीन तुजो आधार मागता घे बापा तूं होऊन डोवाय मोगान तुका आज भेटयता बदलून दये होऊन डोवाय जिविताकान दी म्हण मागता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण आतां आमी मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे आमच्या पवित्र गावा सर्वीस प्रमाण ठेव. प्रितीच्या बापा, तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून बागेवन लॉरेस जमनींत ओपलेल्या गोवांच्या कण्या बरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारान पर्वा करिनासतना रक्तसाक्षांच्या मोरण्यावरय महिमेवन जालो आनी पवित्र सभेक सुभाम पीक दिवंक पावलो. ह्या समोरान आमी संवसाराचे सोडवणे पासून आमचे जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं.
तुमचे सवय आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस पोरातय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया वयशे आमी करूंक पावो सर्वेस्पोरा पवित्र बाबा सर्पद्वेदर आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो बागेवंत लोरेसान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रगत व्हरून तुजी विचित पदवी दाखयली हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या सत्कायेत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोड संपूर्णायेन परजळटा देखून सर्गेच्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता दरबाराचो सर्वेस पोर सर्गानी संसार भला तुझ्या वैभवा ओ सगी तुकाचे ओ सगी तुकाचे सर्वेस पोराची नावी येता ताकाचे ओ सगी तुकाचे ओ सगी तुकाचे ओ सगी तुकाचे बाबा करोस तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें वुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांच्या बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी सोमेस्त मनशा पासून तें वारवतलें हे म्हज्या वगडासा करा बावडतासो गुट परगटुया सुमी जेसू मेलो जेसू जीवन सारा जेसू जीवन सारा बाबा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता हो जिविताचो वूंड आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवंतले आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर
फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रितीमुखांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मरण पावल्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. हांगासर हजर आसल्या सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाची माय, तिचो पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत लॉरेस, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित आत्म्याच्या एकपणा सरपोतवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन. आमच्या सोडवूनदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकले प्रार्थन दीर्घ घेवन सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समखान येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची दुपत खावन बगस आनी आमकां दाणें पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवड. सर्वेच परासर वायटांतले विघ्नांतले आमकां निवाद दया करून जिवितांत सहज काय आमकां दी. सर्गींचे बागने आमच्या सोडवूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवोशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर विघ्नाकांतांतले आमकां वाटय. कित्याक की पदवी आनी महिमा तुजी ससाच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थांचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे बोरमाने तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुजी येत्या राजवट चलयताय सासणाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सभे आसूं. एकामेका शांती दिवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दे. पळयात आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सर सुभागी. सुम्या तुमचे भितर येवचे म्हाका पवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. सुमिया काळजान म्हज्या रागोन आसा येयल्या तुज्या येवेगी जेजूरया स्वागत करता तुका. सुमिया काळजान म्हज्या रागोन आसा येयल्या तुज्या येवेगी जेजूरया स्वागत करता तुका. जशी फुलोन येवं
मोचे साळ सूर्या कोशीन गोंता तशें सोम्या मोन हे मोचे तुका सेला लेता ये सोमिया काळजान म्हज्या राखून आसा येण्याक तुज्या ये बेगीन जेजू राया स्वागत करता तुका जशी सोडून आसो दिवो उस्वाडीभर चलता तशी वस्तूची ओसो मोगान तुझ्या सोपता सोमिया काळजान म्हज्या राखून आसा येण्याक तुज्या ये बेगीन जेजू राया स्वागत करता तुका Jesu mocha mogal servundara kalis mochi mogan tuja bermoga sagora dilpun tuji lipu abal balu salo kursace mरण susu tarak moso salo ergatuka Jesu mocha mogal servundara kalis mochi mogan tuja bermoga sagora प्रार्थुया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतलेल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवन लोरेसाच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हालू पाद्र्यांक उगड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हातपाय सुडसुडीत कर गरिबांचे आनी आनीत भक्तेल्यांचे हक्क राखून आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासून कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोबे आसा सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे वयर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे आणि भयणीनो आयच्या ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान आमचे खातीर पेटोवन अपुर्बायेचें आराधन सोलोन व्हेल्ल्या मानदेक बाप रॉन्सन पिंटो सहायक फिरगज याजक शिरवा उडपी देसेस गांवांत ते कुलशेखरचे हांव थंयसर सहायक फिरगज याजक जावन आसतना म्हजो आल्तर भुरगो जावन आसलो
याजक जाल्या उपरांत बेंदूर फिरगेचेंत 6 फिरगस याजक जावन आतां आमच्या ह्या उडपी दियेसीजे खातीर शिरवा फिरगजेंत आपली सेवा करनासा और तो संगीतकार संगीत वाजंत्रकारी तो जावन आसा अशें आसता आयच्या ह्या पवित्र तळ्यार आमचे पसोद सांत लोरेसाच्या मजतीन मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां भेटोवन ताची तेसावां आमची तेसावां देवा मुखार दवरच्याक आयचे मीस ताणें भेटयलां ताचो उपकार बावडटां देव बरें करूं म्हणटा तांच्या मिसावांत हांव तांकां बरें मागतां चर्चाची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूं आती वांच्या पासूत सर्गीच्या सर पदवीधरा बापा ह्या पवित्र तळार एक ना अनेक रितीन कुमोक दिल्ल्या दान दिल्ल्या मुर्दोम राविल्ल्या पिरजेंत राविल्ल्या जेवणाचे वंतिके प्रायोजक रावून आदर दिल्ल्या नवेना कुमोक दिल्ल्या हर एकल्याचेर आशिर्वाद घाल ह्या वातीचो उजवाड तांचे ते आसो काळोख पयस करूंक तांच्या कुटुंबांत उजवाड फांकोवं दिसपडतो ग्रास मेळोवं बरी भलायकी मेळोवं ताच्या काळजामनाच्या आत्रेक आनी आशा सांत लोरेसाच्या मजतीन सुफळ जावं देवा बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या आशिर्वादान तांच्या कुटुंबान नंदन जावं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आतां नांवां आपयल्यार मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो मुर्दोमो शॅनॉन मेनेजेस उडपी शॅनॉन मेनेजेस उडपी लोबो फॅमिली शिरवा लोबो फॅमिली शिरवा लविना डिकुन्ना कार्कल टावन लविना डिकुन्ना कार्कल टावन जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां मार्टीन एड्रियस मतायस कॅनडा मार्टीन एड्रियस मतायस कॅनडा विद्या अँड विनोद डिसोजा देरेबैल विद्या अँड विनोद डिसोजा देरेबैल डियाना जेन डिसोजा नकरे डिओना जेन डिसोजा नकरे लोबो फॅमिली शिरवा लोबो फॅमिली शिरवा कोणाची नांवां सोडून गेल्या नंतर तांणी येवन वाती स्विकार करीत आमची तुझी दिसता देवा कानन महिमाती बंजियम तू फावोक भाग्यवंत लोरेसा आमची तुझी दिसता देवा कानन महिमाती बंजियम तू फावोक उदार मोना नावी सेवा करून संगी उर्जित करून देणी जियम सादी भाग्यवंत लोरेसा आमची तुझी देश घाल देवा कानन महिमाती बंजियम तू फावोक श्रमण गमन वावरूंक विशे वाशे नाजा क्रिस्ता सेवेन सरूंक ताची वडवी गाजूंक भाग्यवंत लोरेसा आमची तुझी देश घाल देवा कानन महिमाती जियम तू फावोक सांत लोरेसाक नवेनाचे मागणे हे जैतेवन मार्तिरा सांत लोरेसा तरण्या प्रायरस बावडता खातीर कठीण कस सुलच्यो दिल्ल्या आयकमचे घालते मागणे वत्या पातळेन आमी तुजे सरशेन आयल्या ज्यो वाट ती बसो देवाचो आनी आमच्या पेलाचो खरो मोग आमकां जोड दे आमच्या बेसा सरी जावन निश्कळपण आमचे दे परजळ शेंकर आमच्या जर आत्मीक आनी संवसारी वडिलांतय खालतेपण आमी दाखय शेंकर दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेन कश्टान घरांतल्या आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावत शेंकर अनभवडत्यांक आनी भवडतान शेळिल्ल्यांक सगळींचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळा शेंकर तुज्या बळात एक मजतीन देवाचे राव संवसार विस्तारून दे
आमच्या कुडी आत्मेच्या सर्गर्जांनी आमकां पाव प्रत्येक जावन मेळिल्ल्या उपकारांक कारगां देवया परगांवांचें पॉयंट बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल मेळिल्ल्या खातीर आर्गां दितात परीक्षा सुलाभ आशिल्ल्या खातीर आर्गां दितात वायट सवय येता रिलेशनशीप तावन भायर आयिल्ल्या खातीर आर्गां दितात सैरीक मेळिल्ल्या पासत सिप्रियन डिसोजान सोरो सोडिल्ल्या पासत भलायकी बरी जाल्ल्या पासत पांयांची कथां गूण जाल्ल्या पासत पाठ दूख गूण जाल्ल्या पासत विविध तरेन उपकार मेळिल्ल्या पासत सांत लोरेसाच्या मजतीन देवाक आर्गां जावन गीत गावया. अर्गां देवा अर्गां क्रिस्ता अर्गां पोवी आत्म्या अर्गां देवा अर्गां क्रिस्ता अर्गां पोवी आत्म्या साव अर्गां सस्नाच्या सस्ना साव अर्गां सस्नाच्या सस्ना साव अर्गां सस्नाच्या सस्ना साव अर्गां सस्नाच्या सस्ना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन. सर आमची ते सवां सांत लोरेसा फात देवाक भेटोवया. सांत लोरेसाच्या मजतीन एलर्जी गूण जावन आरटीसी वेगीन मेळ्ळो बरें काम लाबोंक इंटरव्यून पास जावन कृषीन बरें फळ मेळोंक मायग्रेन गूण जावन शुगर ब्लड प्रेशर गूण जावन बरी सैरीक मेळोंक वायट सवय सांडूंक जागो रेजिस्ट्रेशन जावन एसिडिटी प्रॉब्लेम तावन सुटका मेळोंक राती बरी न्हीद पडोंक पांयांच्या शिरांनी रगत पावसां सांत लोरेसाच्या मजतीन सर्गींच्या बापा काकुलतीन मागता येसोम्या दया दाखय सोम्या दया दाखय तूं क्रिस्ताच्या आत्म्या दया दाखय तूं दया दाखय सोम्या दया दाखय तूं क्रिस्ताच्या दया दाखय तूं. सांत लोरेसाच्या मजतीन शिरांनी रगत पास जावन शिरांनी आसले क्लॉट ब्लॉक क्लियर जावचे पासून शिकिल्लें शिकप मोती दुरोवंक PhD बेगीस पास जावन USAन काम मेळोवंक गांठी दूख पाड दूख रावोंक केसींचीक मेळोवंक न्यूझिलंडांत वेचे प्रोसेस जाता तितले जावंक बाबाव मदें समाधान राज येवंक राग उणो जावंक बरी समजण येवचे पासून एकल्याची विजा जावन गांवांक येवन पावूं CA एग्जामान पास जावन घरांची शांती समाधान मेळोवंक एकल्या स्त्रियेचे कॅन्सर पिडा गूण जावचे पासून सांत लोरेसाच्या मजतीन शिकप संपोवन बरें काम मेळोवंक चोरी जाल्ले भांगर पयशे पाटी मेळोवंक आनी गव्हर्मेंट काम मेळोवंक दिसपडतो ग्रास मेळोवंक व्हेकल सोडूंक धैर्य मेळोवंक उदक कसो जागो जावंक काम परमनंट जावचे पासून तुजे लागीं मागता येसोम्या दया
दाखय सोम्या दया दाखय तो ख्रिस्ताच्या आत्म्या दया दाखय तो सांत लोरेसाच्या मजतेन परगांवाक वेची विजा लाभूंक बिझनेसांत बरो लाभ मेळोवंक भुरग्यांचे देणे मेळोवंक प्रत्येक त्या सामा खातीर एका भुरग्याक मोतीचें समाधान बरी भलायकी शिकपाक जीक मेळोवंक एका भयणीचे दोळ्यांचे प्रेशर ग्लुकोमा नॉर्मल जावन फायनान्शियल प्रॉब्लेम सॉल्व जावन सर मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवन एकल्यान पायलटाचे एग्जामान पास जावचे पासून अड्रियास मातायस बॉम्बेंत कॅनडांत आसा एका वर्साचो भुरगो वॉकल कॉर्ड पॅरालिसीस संपूर्ण तरान गूण जावन नॉर्बर्ट क्युएलाचे वयले वयर येवचे कश्ट अनवरांतले निवाडून ह्या पवित्र तळार येवच्या सरभक्तिकांक आशिर्वाद लाभो आमचे वैयक्तीक एक काम जावन ह्या पवित्र तळाची योजना पोंताक पावोवंक फावो ती कुमोक लाभो तुजे लागीं मागता आयक आमकां दया दाखय सोम्या दया दाखय तो ख्रिस्ताच्या आत्म्या दया दाखय तो ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮೇಲೂ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಲೆಂದು ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋದಂಥ ಜನರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಸಿಗಲೆಂದು ಕಾರ್ಲಾ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮೇಲೂ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಫಲಪ್ರದಾಯಕವಾಗಲೆಂದು ಎಲ್ಲ ಸೇವಕರ ಮೇಲೆ ದಾನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತತ್ತರಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂಧನಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದಂಥ ಜನರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲೆಂದು ಕಾರ್ಲ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ದಯಾದಾರಿ ಸ್ವಾಮಿ ದಯೆ ತೋರಿರಿ, ಕ್ರಿಸ್ತರ ಆತ್ಮವೇ ದಯೆ ತೋರಿರಿ, ದಯ ತೋರಿ ಸ್ವಾಮಿ ದಯೆ ತೋರಿರಿ, ಕ್ರಿಸ್ತರ ಆತ್ಮವೇ ದಯೆ ತೋರಿರಿ. शेकी बावरत्या प्रमाणे बरी क्रिस्तांची जिवन बगी मरण मरण सगा तुझे संगता ससना देवा उगडसूंचे बाग आमकां समेस्तांक फावो कर. आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां भगवान लोरेस मारतीरा आमा पासत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पावजोवच्या खातीर प्रार्थुया. येसर पदवेदारा देवा भगवंत लोरेसान आपल्या वळवळांच्या उज्याचेर जैत वराशें तुवें केलें. आमच्या अवगुणाची केन्ना आमी पालवाशें कर म्हूण लालेवन मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर पिडेस्तां पासत विशेष पिडेन कश्टांच्या पासत
कोणे आमच्या लागीं मागोवंक सगलां तसल्या पिडेस्तां पासत प्रत्येक तरान हांगासर आयिल्ल्या आमा सोमेस्तां पासत आमी मागया. सोम्याचे नावी आमचो आधार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दायन आयक मोचे मागणे. आणि म्हजे बाप तुजे सरशी पावो. स्वामी तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर पदवेधरा देवा ससनाच्या देवा तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडीन वचून कश्टोवच्या तुज्या भुरग्यांक प्रत्येक तरण आमी मागता तसल्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी मोडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तुजी दयाळ दिश्ट कर. पातका शिक्षा जावन रेवडलेल्याक सर बांदपाचांतले सुटका दी. मोतीची कुडीची सर दुखतांचे तावन पयस कर. तुज्या आगणितेत काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता लोरेसाच्या प्रत्येकाक मजतेन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बाजलिकान तुज्या दैवीक सावास संतोष समाधान तांकां मेळना म्हणली दादोशकाय तांची जावं. अशें शांती जोडिल्ली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवण आनी देखी प्रकार सोलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासाची करी भक्तिवंतां जावन जियोंक तो तांकां महिमा दिवचे दाखा पाव कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो तुमचे संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो रावो तुमकां सांबाळून व्हरूं. आमेन. तुमच्या मुखल्यान तो रावो तुमकां आशिर्वाद दिवन तुमच्या फाटल्यान तो रावो तुमकां राखून व्हरूंक. तुमच्या वयर तो रावो तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो सांत लोरसाच्या मरिफात तुमकां आशिर्वाद घालूं. आमेन. हांगासर आयिल्ल्या मातसोमेस्तांक ह्या पवित्र उदकाच्या माखणे वरवीं पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं पातकांचे भोगसणे लाबो पवित्र तेलान बावडतान मागलेल्या मरिफात तांच्या बावडतान सर तरेची पिडा शिडा गुण जावं भलायकीची पेकोवणी तांकां लाबो आनी बरेंपण जावं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. पानसंख 100. मोचे दैविक सख मोचे मोग पोभे मोचे दैविक सख मोचे मोग पोभे मोचे दैविक सख मोचे मोग पोभे मोचे दैविक सख मोचे मोग पोभे. पवित्रज्ञा तू काल जन्मोच्या शांती वाढतूं दाख पवित्रज्ञा तू काल जन्मोच्या शांती वाढतूं दाख मोचे शांती तुझी मोचे भक्ती तुझी मोचे शांती तुझी मोचे भक्ती तुझी
शांती तुझी ओतमोचे भक्ती तुझी ओतमोचे शांती तुझी ओतमोचे भक्ती तुझी पवित्रत्म्या ये तुमका संगोच्या मुक्ती वाटून दाखव ये पवित्रत्म्या ये तुमका संगोच्या मुक्ती वाटून दाखय म्हाका सर्गेची वाट पावय म्हाका सर्गार आसा 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 Patron sandaloresa Bărboșa tu amcea तुझेशी दावून येताव भक्तीन वंदिताव गरजा दादार तुझो दिमण परताव क्रिस्ता जेजूक तू साक्षी जालोय दुबळ्याचो मोग करून जीवर पिलोय रक्तासास तुरो सोडूंक पावलोय भविष्य बेता जमत जालोय पात्रून सांगालोरेसा बरबोशा तू आमच्या तुझेशी धावून येताव भक्तीन वंदिताव गरजा दादार तुझो दिमण परताव जिणयेच्या पयणार समकोन आसा विश्वास बरबोशान लागीं सरता जियेवच्या साक्षांक क्रिस्ता मिसाव मागून धाड सर्गीचे कृपेर बेसा पात्रोन सांदालोरेसा बरबोशा तू आमच्या तुझेशी धावून येताव भक्तीन वंदिताव गरजा दादार तुझो दिमण परताव सोय अंगवार मोरी आशिर्वादेवाका जेजूच्या पवित्र काळजा आम्हा सर्वांक दी तुझे आशीर्वाद भाग्यवंतलो रेसा आम बसो विनंती कर भाग्यवान कुर्साचे कुर्वे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन